हांव तुजे सांगाता आसा सपोर्ट करीजे सपोर्ट करचे सुसायड करूंक न्ही सुसायड करिनातल्या बरी तांकां राखोवंक तांचे सांगाता मागजे तांकां एक सपोर्ट जायचे मस्त जाणां सुसायड करूंक वेची कितें चिंतात आमचे सांगाता कोणी नांत आमकां आदार दितेली कोणी नांत हांव एकसुरो हांव एकसुरी असलो इरादो आमकां दिता आसतना येदोळत आमी समजल्या आयच्या ह्या दिसा आमी आनी दोडो संभ्रम करता संता भक्तांच्या फेस्ताचेर करता सांगाता आमच्या कर्नाटका राज्योत्सव सेवडास काडटा आमच्या राज्या खातीर आमी मागता तर आमी सगळीं आयचो दीस दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया ताचो आमी उपकार भोवडया आनी अपुर्व्याचें गीत आसा दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला तुमच्या भांगर असल्या बुक्यांनी सोम्याची स्तुती वो बुकान घेया त्या बुकांनी ये 36 कंतारास दिसुदेला सोडवणेचो दीस उदेला तगडा जेसू आयला सोडवण जेसू आयला दिसुदेला सोडवणेचो दीस उदेला जेसू आयला सोडवण जेसू आयला Alleluia, amen, alleluia, 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 amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. म्हयन्यानो आमी उजवाड पळोवच्या पयलें आज सकाळीं पयलें आमकां दीस उदेवण आयला म्हण सांगलें कोणें सुकण्यांनी पयस जावन ताणें पळयलो उजवाड सूर्य उदेवचो आनी ताणें देवाची स्तुती गावंक सुरू केलें देखून उजवाड आयला उजवाड आमकां दिश्टी पडुल्लोच आयचो नवो दीस आमकां आयला म्हणला पूण आमकां उजवाड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त त्या जेजू क्रिस्तान आमकां नवो दीस दिला मात्र न्ही ह्या नव्या दिसाचो उजवाड पळोवचे भाग आमकां फावो केला तो संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चमको तर आमी खंय आसा उजवाडांत आसा संकट आमी म्हणया उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू सोडवंदार आयला म्हणून आमी गावया उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला हालेलुया Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia, amen, alleluia. विलापाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 आणि 3 ताण 20 आणि 2 ताण 20 आणि 3 म्हणटा सर्वेस्पराचो विश्वास मोग केदींत आमकां सोडिना तो सोंपना ताचे काकुळटीचेर केदींच अंत्य ना हर सकाळी ताची काकुळट नवी खरेंच वर्त
सोबतें ताचें विश्वासीपण सर्वेस्तराचो मोग सोंपना ताची काकुळत अंत्य जायना त्या काकुळती वरवीं देवाच्या काकुळती वरवीं आमी सगळां हांगासर आसा आनी त्याच देवान आमकां ताचो मोग आमचे थंय वतला मात्र न्ही त्या मोगा वरवीं जेजूचें सगळें तो मोग आमच्या काळजांनी रोंबयला पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत वतून तो मोग तो रोंबयला तर आमी म्हणया देवाच्या मोगाचो गुर्तू जेजू आयला जेजू तुका आयला जेजू म्हाका आयला जेजू आमचो सोडवणदार जावन आयला त्या सोडवणदाराची स्तुती करी आनी गावया जे मोग आयला सर्गीचो मोग आयला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला मोगला सर्गीचो मोग आयला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला मोग आयला सर्गीचो मोग आयला जेजू आयला म्हजो सोडवणदार जेजू आयला कोणी आदू बारया Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia. Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. जेजू आयला त्या जेजू कितें करया आमी वंदन करया स्तुती करया ताका नमस्कार करया अर्घां दिवया आनी म्हणया वंदन जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू वगळाप वगळाप तुका सोमयान जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू वगळाप तुका सोमयान जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू वगळाप तुका सोमयान जेजू देखून हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया हांगा कित्याक जमयल्या अर्ध्या दिसाचे रेतीरेक मागण्याक पळय इंग्लिशान कितें म्हणटात पळय वाचून सांगता म्हळ्यार कोंकणीन सांगता टॉकिंग विथ गॉड नो ब्रेथ इज लॉस्ट वॉकिंग विथ गॉड नो स्ट्रेंथ इज लॉस्ट waiting for the Lord no time is lost trusting in God you will never be lost praise the Lord Praise the Lord. talking with God no breath is lost म्हणजे कितें अर्थ जेजू कडेन उलयल्या वरवीं तुजो उस्वास उणो जायना वॉकिंग विथ गॉड नो स्ट्रेंथ इज लॉस्ट सोम्या सांगाता चलल्या वरवीं तुजी सकत उणी जाता सडतात वेटिंग फॉर गॉड नो टाइम इज लॉस्ट अर्दो दिसांगा करसिल्ल्या वरवीं पाठ जातलें गे खंडीत पाठ जावचें ना ट्रस्टिंग इन गॉड यू विल नेवर बी लॉस्ट देवाचेर पातयेताय जाल्यार तूं कधीच तूं सुकोवन बसोचो नाय तर हांगा आयले आमी सगळीं
म्हणया स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू कित्याक म्हळ्यार तुजे सांग आतां उलोवंक आयलें हांव तुका अर्सूंक आयलें हांव तुका महिमा दिवंक आयलें हांव अर्दो दीस आमी मागणें करसूंक आयलें हांव वॉकिंग टॉकिंग प्रेयींग ट्रस्टींग वीथ गॉड यू वील नेवर बी लॉस्ट आमी फाटीं येताना आयिल्ल्या बरी खंडीत वेचें हांव वय पोट भरून जेवण वेतेलें हांव तें पोटाक खाण ताचे गिसड आत्म्याक आमच्या कान मेळटलें प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. रेतीरेक आयिल्ल्या वरवीं पोटाक जेवंक मेळटा इल्लें ताचे किसड आत्म्याक मेळटा देखून देवाची स्तुती करूं आमी शिकचेंत देव रेतीरेंत आज नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 1 तारीखेर आमी बरें काम सुरू केलां कितें बरें काम सुरू केलां हो म्हयनो आमी कसो आराम केला सोम्याची स्तुती कर अर्गां दिवन रेतीर कर तर सगळो म्हयनो कितें जातलो आमकां फायद्याचो जातलो तर त्या सोम्याक आमी म्हणया स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू व्हडल्यान सकळा स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया 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 दुनिया तुमच्या काळजाचेर दुनिया तुमच्या काळजाचेर जरा व्हडल्यान तुमी स्तुती करा स्तुती करच्या भाग आमकां फोव केला ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा पयल्या घडये हांगासर आमी स्तुती करूंक आमी आयल्या महिमा तुका दिवंक आयल्या ताका स्तुती जेजू म्हणा आमी महिमा जेजू म्हणा आमी वंदन जेजू म्हणा आमी त्यात जेजूची स्तुती करया आनी गावया हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 येशुवे 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 जीसस 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 लॉर्ड जीसस सोम्या जेजू हरला तुका हरदार तुका भगला तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 परत्यान व्हडल्यान हालेलुया 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 दुनिया तुमच्या काळजाकडे धरा दोळे दांपा हांवें शिकोवचें मागणें दोळे दांपून भक्तीपणान म्हणा
सर्गींच्या बापा सर्गीच्या या बापा नव्या दिसा या नव्या दिसा या नव्या महिन्याच्या या नव्या महिन्याच्या पहिल्या दिसा पहिल्या दिसा तुवें आमकां तुवें आमकां या देव मंदिरांत या देव मंदिरांत तुझ्या मंदिरांत तुझ्या मंदिरांत आमकां हांगाता हाडलाय आमकां सांगत तुका आहात अर्गां दिवचें तुका गांधींचे वर्तें भाग वर्तें भाग आमकां फावो केलाय आमकां पावो केला आयच्या दिसा आयच्या दिसा जिवांत आसच्या मोदें जीवन आसच्यामध्ये आमकां आमी तुका जिवेंक तुवें फावो केलाय पावो केला वो नव्या दिसा असो नव्या दिसा नव्या म्हयन्या असो नव्या म्हयन्या असो. उजवाड पळोवंक वाड पळोवंक. तुका स्तुती करूंक तुका स्तुती तुका करूंक अर्गां दिवंक तुका होगलाप दिवंक होगलाप दिवंक. आमकां फावो केलाय आमकां फावो केलाय. तुज्या वेंगेंत तुज्या वेंगेंत. आमकां घे आमकां तुज्या कुरपेन तुज्या कुरपेन. आमकां भर आमकां भर. आमच्या मोतीक आमच्या मदीं आमच्या काळजाक आमच्या काळजाक. आमच्या आत्म्याक आमच्या आत्म्याक. आमच्या कुडीक कुडीक. चौकसाय दी कुरपा दी आदार दी आदार दी. बेसांव दी बेसांव दी. उजवाड दी उजवाड दी. अर्गां तुका अर्गां तुका. होगलाप तुका होगलाप तुका. वंदन तुका महिमा तुका. स्तुती तुका स्तुती तुका. महिमा तुका महिमा तुका भवानो भयण्यानो आमी आयले हांवनी आमकां आपण हाडलां पवित्र आत्म्यान आमकां प्रेरण दिलां तुमकां साबारान चिंतलां आसतलें आज रजेचो दीस आमी या रेत्रेक या हें तुमी चिंतलें न्ही आमच्या काळजांत आनी मनांत कोणें घाल्लें तें पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांत मनांत या रेत्रेक येवचें भाग आमकां दिलां देखून किर्तन 120:7 121 साम 121 किर्तन 120:7 वाक्य एक म्हणटा देवान बिडार केल्ल्या भागार मनशान करचो वावर हां कुर्सिया व्यर्थ परतून म्हणे देवान बिडार केल्ल्या भागार मनशान करचो वावर व्यर्थ सकाळी तुमी वेगळी उठच्यात राती वेळ का न्हिदो वेत्यात पूण देवान दिल्ल्या शिवाय कांय करूंक शकचे नात जक्केवाच्या घरा कोण गेलो जेजू गेलो जेजूनाच्या घरा बिडार केलें आनी माण जेजून कितें म्हळें आयच्या दिसा या घराक खंयच्या घराक नळ्यांच्या गी खंयच्या घराक फ्लॅटाक गी खंयच्या घर ब्युटिफुल खंयचें घर काळजाचें घर आयच्या दिसा या घराक हांगा बसल्या लाद्रामाक पेद्रामाक लिल्ली बॅग जिल्ली बॅग पावलामाक चक्कणांक आयच्या दिसा या भावाक या भयणीक खंय लाभला बाचावी लाभल्या देखून सांग पावलो एपेस घरां बरोवन अध्याय 3 वाक्य 17 लेटर टू द एफिजियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा भावार्था वरवीं क्रिस्त तुमच्या काळजांनी बिडार करूं कोण आमच्या काळजांनी बिडार करूं क्रिस्त सांग पावला म्हणी येते हाडलें तुमच्या काळजांनी पयशे बिडार करूं तुमच्या काळजांनी भांगार बिडार करूं भांगार आनी पयशे बिडार केले न्ही बेजार पावल्यांत रडल्यांत भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्त तुमच्या काळजांनी बिडार करूं आमच्या काळजांत कोण आसा जेजू आसा आमच्या काळजांत कोण आसा केदाळा कुंभार काण गेल्लो उडास करा कितली भागी आमी आमच्या काळजांत जेजू आसा तर आज त्या जेजूक आमचे भितर आमी घेतिल्ल्यांक त्या जेजूचो सांगात आमी भोगूंक जाय ताच्या प्रेरणान आमी मागणें करूंक जाय देखून जेजून आमकां पवित्र आत्मा बसयला त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिणयेंत आमी बरोवंक जाय कोणाच्या जिणयेंत पवित्र आत्मा भरला त्या मनशांनी मुखामळां पळयतना कळटा होय पवित्र आत्मा भरलेल्या मनशांची मुखामळां पळयतना
कशें कळचें आमच्या मुखार आसलो मनीस म्हाका पळयतना काय करता हांसो दिता हांसो दिल्यार तुवें दिजें न्ही आमच्या ब्रदरांक धाळाई सकाळीं उठून मागण्याक आयिल्लें तें पयलें ताबेरनाकला पळोवचें आनी एक स्मायल दिवचें कित्याक स्मायल दिवचें हां थंय आसो जेजू आमकां स्मायल दिता काणयलो उपरांत काय करचें हां टर्न टू द रायट लुक एट हिम स्माईल एट हिम बरो एक स्माईल दी बादशाव राईट टर्न टू द लेफ्ट गिव ए गुड स्माईल बादशाव पळया की तुमच्या त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन कोण आहा पळया पळय सो हां पळया केस पिकल्यात की काळ्यात की दोव्या दोळे कशे आहात पळयांचे पळय सो आज कोणी दोळ्या तोंडा पळयनात आज पळोवन सगळें मोबायलाक सो पळयलें गोवान बायलेच्या तोंडाक आनी बायलेन गोवाच्या तोंडाक केदाळ कोत्ता कोरोना वेळार खंय पुरा गोव घरात आहले खंय सगळ्यांचे न्ही थोड्यांचे ते मस्त बायलांनी म्हणलें की बरें जालें कोरोना आयिल्लें सो तोंड पळयलें सायबा तुजें हांवें आज म्हणून म्हाका वेळच ना बाप तोंड पळोवंक कशें पळयतलो देखून आमी एकामेकाचें तोंड पळयतना तें स्माईल दितना आमकां सोंतच सांबार कितें म्हणटा पळया तिताक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 6 तिताक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 6 सोदवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर पवित्र आत्म्याक धाडला तिता बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 6 सोडवंदरा मरीपात हो जेजू क्रिस्तान ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडला आनी जोएल प्रवाद्यान बरयल्लो ग्रंथ जोएल प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो पवित्र आत्मो घालतलो भावांनी भयणी आमी सगळ्यां फाटीं घरा वेतेले हांव आमी घरा भितर येताना हाचो विशय हितूंत आमी नियाळचो एक सांत जावन भितर गजे सांत म्हळ्यार थोडे फावटी म्हणटात न्ही ही कसली एक सांत तें न्ही एक भाग्यवंत व्यक्ती जावन आमी घरा भितर गजे आज घरा येताना आज मस्त जाणां घरा भितर येताना आयली गी मार म्हणटात तें धरणीक बार शिताक खार आयची देवस्तुती आयचो दीस आमकां म्हणटा आमी देवाकी महिमा दिजे आमच्या घरा आसल्यांकी संतोष दिवची व्यक्ती जायजे गेलो गी बादशाव वर्गां तुका म्हळें जाल्यार हांव कसली एक जिणी जीवन आसलो गी देखून आमकां पवित्र आत्मो जायाच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन आज आमी मागणें करीचें पवित्र आत्म्या सक्तीन बसून आज आमी घरा वचोचें आनी आमचें घर एक सर्ग जायचें सांत भक्त सरकार आसात पूण जिवंत सांत खंय आहात घरात कुटुंबांत जिवाचे सांत खंय आहात कुटुंबांत मेल्ल्या उपरांत सांत जातात वय पूण जिवान आसतना एक सेंट जायजे ती हांगाची कालमाडीची सांत आनी हांगाची मार्केटांतली सांत ती न्ही एक भाग्यवंत व्यक्ती जायजे ती कृपा मागणो अपुर्ब्याचें गीत आसा तुमच्या बुकांनी D1 इल्लें उबें रावया हांगे उबें रावया आनी न्ही दिता आमकां D1 पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया त्या पवित्र आत्म्याक आपोवण आमचेर ये आमच्या काळजांनी बो राव आमच्या आत्म्यान राव म्हणून सुरवेचें आनी दुसरें फर्स्ट एंड सेकंड 2 चरण आमी गावया पवित्र आत्म्याक आमचेर देवणे मागया म्हाका कोणा पुरो जाता उबें रावंक बसा कोणा उबें राव पुरो जायना उबें रावया आनी पवित्र आत्म्याक आमी मागया पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजां ये देवानो ये देवा देवानो ये देवा आमच्या काळजां सगळा परत्यान पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या
देवानुये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजाने देवानुये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजाने सिनाई पर्वताचे देवण तो आयलो आता सिनाई पर्वताचे देवण तो आयलो ताण बघून ये देवा. आमची ताण बघून ये देवा काळजान ये आमच्या काळजान ये आमची ताण बघून आमची ताण बघून ये देवा आमच्या काळजान ये एका हातवर धरया. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवानु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान ये देवानु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान ये तुझ्या देण्याने आमका बळवून कर सैतानाच्या सक्तेचेर जैत जोडोंको तुझ्या सक्तेन आमकां बरो. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवून कर तुझ्या देण्याने तुझ्या देण्यानी आमकां बळवून सैतानाच्या कर सक्तेचेर जैत जोडोंको सैतानाचे सत्य सैत सोडो तुझे सत्य सगळा सैतानाचे सत्य सोडो तुझ्या मोगालो आदोबार पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवानु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान ये देवानु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान ये हालेलुया 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 वडल्या स्तुती करूया. हालेलुया 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 येसुवे देवरे आराधने देवरे ತಂದೆ ದೇವರೇ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಯೇಸು ದೇವರೇ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ जेजू 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 ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे देवळ ये आमका तुझ्या मोगान हालेलुया 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 देवा तुझ्या दोत हालेलुया सर आमच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर हालेलुया हालेलुया सर पिडा देव कराची येता पत्काने ताळले सगळ्या
आमकां पांडवर देवा हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या सत्तेन आमकां भर तुझ्या उजवाडान आमकां भर तुझ्या बळान आमकां भर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಅಡೋರ್ ಯು ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಐ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಯು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅರ್ಕಾನ್ ಜೇಸು ಓಗ್ಲಾಬ್ ಜೇಸು ವಂದನ್ ಜೇಸು ಸ್ತುತಿ ಜೇಸು ಮಹಿಮಾ ಜೇಸು ವಚ್ಯಾ ಭವನೋ ಬೈನಣೋ ಕೀರ್ತನ 146 146 वाक्य एक म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी जिणी बोर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो कितलें उतरां पळया म्हजी जीण बोर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो म्हजी जिणी बोर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो आमच्या घरा कंतारां म्हणटा आमी कंतारांचो बुका आगी हांव मोरी जाल्ल्या उपरांत तेर्स जाल्ल्या उपरांत एक मणी कंतार म्हणजे सवय आगी आमच्या घरा एटलीस्ट मोबायलां सगळो दीस ट्यूब घालून दवरतात कानांत भारी बरें घरा म्हणी तो ट्यूब घाल्यार कितलें बरें जायत आमच्या घरांतली अर्द्याक अर्दी समस्ये उणें जातेली आमच्या घरा देवाची स्तुती जाताना कीर्तन म्हणटा पळय 146 वाक्य एक जिणी बोर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो हांव जियेसर देवाक गितां गायतलो हांवें आज त्या सेमिनारीच्या देगेन रान आसा हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां की म्हाका उडास ना सदांय सकाळीं भरती 6:30 वरार एक रान कोंबो येता हें 3रे वर्स हांवें आसचें बेल मारल्या बरी त्या रान कोंब्याक कोण बेल मारता की कोंबी बेल मारता गोत्तना म्हाका भरती 6:30 वरार तो आमच्या सेमिनारीच्या लागीं येता हे दीस म्हाका इतली आशा जाली की हो कोक येताना हांवें लेख केलें कितलें बरें कोक येता पळय आमी जावन 70 फावटी कोक येवन गेलो हांवें रेकॉर्ड करून दवरलो कोणा जाल्यार धाडटा हांव नाल्यार कोक केल्लें एक सुकणें एक रान कोंबो तो अशें मिगी गरजेक येवना अशें रेत्रेक हजर जावना तो इस्कलाक वचोवना ताका वाचूंक बरोवंक कळना ताका गितां गावंक कळना ताच्या नॅच्युरल ताळ्या तावन कितल्या फावटी कोक केलो 70 कितल्या वेळार 3 वर्सां जावन करना आसा तो प्रेज द लॉर्ड आनी तुका ताळो आसा वाचूंक येता बरोवंक येता मोत आसा बुद्धी आसा ज्ञान आसा आनी तूं घालें करताय देवाची स्तुती करता तर आमी सगळें आमचो ताळो बरो आसा न्ही गे सगळें ते बरो ताळो कोणाचो आदर अर्द्या कडेन म्हणा म्हजो न्ही म्हणिपाचो न्ही तुमचो म्हणा सगळ्यांच्या की बरो ताळो म्हजो सगळ्यांच्या की बरो ताळो म्हजो तो कसो हांव दाखोवया आतां आमचो भाव आमकां गांव कोमो करा बरो ताळो वापरना देवा तुतीचुवे ना देवा हाडुवे ना म्हणलें गीत आसा A117 A117 देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया ताचो उपकार बावडुया आनी हें गीत आमी गावया उपरांत देवाचें उतर आयकोंक आमी आयतीन जावया A117 देवा स्तुती सुवेना देवान केल्या सर उपकारान आमकां दिल्या सर देण्यांक पळोवंक 2 दोळे आयकूंक 2 कान उलोवंक एक जीब समजोवंक एक मोत
सोलोंक 2 पांय वापरान 2 हात जियेवंक एक काळीज पत्मो सगळी कूड आमकां दिलां बरें न्ही वापरया सगळी कूड आमी वापरना सो मागीर स्तुती करया बरें कर स्तुती करया देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ तगड़ा देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ಈ देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಬಾರಿಯಾ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ कशें स्तुती करता शब्दादिंद स्तुतिಸುವೆನಾ शक्तिಯಿಂದ ಆಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಬಾರ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ दाविदानंते कुणीवेना जोबान एगते पात करुणांतल्या कष्टांत दाविद्रायान आसोन नासोन देवाय स्तुती करी आमी कष्टांदी सुखांदी स्तुती करता म्हण गावया ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ
ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಬಾರ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ मोरी माय सांता भक्तांची राणी ती तिने देवाची स्तुती केली. तिचे स्तुती गायन अपूर्वाच्या आम्ही ऐकत आहोत लुकाच्या सुवार्तेंत सांगतात सांग पावलांनी देवाची स्तुती केली. त्यात सांग पावला बरी देवाचो मोग करूं मुरी ये बरी देवाची स्तुती करूं आम्ही कृपा मागी आणि गावया. ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಚಪಿಸುವೆನ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಚಪಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಬರ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Alleluia, 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. 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 तुमची जाप त्रिएक देवा हांव तुजी स्तुती करता. त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. आसोन आणि नासोन त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. संगीत करून त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. तीनवासी काळजान त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. उपकारी मोणान त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती ताळयो करता. पेटोवन त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती गीतां करता. गायनांनी त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. कीर्तनांनी त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती आत्मिक करता. काव्यांनी त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती वरत्या करता. आनंदान वरत्या भक्तीपणान त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती अवाती करता. काळजान त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती तुका करता. साक्ष रावण त्रिएका देवा हांव तुझी हर स्तुती एका करता. जीवी संगाता मेळोन त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती सगळ्या करता. श्रेष्ठ संगाता मेळोन त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती जर करता. संतां भक्तां संगाता मेळोन त्रिएका देवा हांव तुझी म्हज्या स्तुती करता. जिणेच्या हर एका घडये त्रिएका देवा हांव तुझी सुकाळी स्तुती आणि करता. अकाळी त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती दीस करता. आणि राती त्रिएका देवा हांव तुझी स्तुती करता. भावा भयणानो आतां कितें बघता तुमकां पळया इटी हात धरा काळजा कडेन कितें बघता इल्ले बंद पास गेले गी इल्ली सुटका लागली गी पळया इल्लें हाळू जाल्ल्या बरी बघताय हाळू जाल्ल्या बरी बगला म्हळ्यार तुमी बरी करून स्तुती केल्या म्हण अर्थ हाळू जावना जाल्यार मोण खंयी आसा कूड खंयी आसा आनी मोत आनी खंयी आसा
कोणाचें मोन कोणाचें काळीज ह्या देव मंदिरांत आसा ह्या रितींत आसा तांकां मोन काळीज आत्म पुरा इल्लें आळू जाल्ल्या बरी भोगता. आतां आमी देवाचें उतर आयकूं जाका आमी आयतें जावया. भाव म्हयन्यानो आज सर सांतां भक्तांचें फेस्ताचरण करतना आमकां हर एकल्या की कितें जावंक आपयलां सांत जावंक. आमी सगळां सांत जाल्या केदाळा केदाळ आमकां दोवें वस्तूर न्हेसयिल्लें रस पेरागणी ताचे पयलें न्हेसयलां. केदाळा दोव्या वस्तूर घालतना पाद्र्याबाण सांगली उतरां कितें पळया तुमच्या भुरग्यांक मस्त बडी वोला गेलां तुमी पाद्र्याबाण वोल लायतना दोव्या वस्तूर घालतना कित्याक सिल्क घालूं ना तांबडें घालूं ना कित्याक साड्या तुमी बरा साडो न्हेसून गेल्ल्या भुरग्यां व्हरून घालून. दोव्या वस्तूर घालतना पाद्र्याबाण कितें म्हणलें दरी हें कुल्ल्याडी करता हाडलें दर घालता म्हणलें गे तूं क्रिस्ताक नेसलाय. कोण क्रिस्ता नेसला पाद्र्या लोप घालता न्ही तो कितें म्हणलें हांव म्हणो हांव क्रिस्ताक नेसल्या तर हांव सांत जाल्लो केदाळा बाप्तिस्मा वेळार देखून आतां आमी कोण सांतच. एका आवयन भुरग्याक एक थापड दिलें खंय भुरगो म्हणलो की मम्मी मारताय की आज पाद्र्याबाण कितें म्हणलें मिसा वेळार कितें म्हणलें आमी देवाचें मंदीर बस्ट करून नजो हांव देवाचें मंदीर म्हाका मारताय की मम्मी म्हणाली काय ना रे पुता इल्ली धूळ बसल्या ताबेरनाकलाचेर ती पुसून आसा. भुरग्याक इल्ली धूळ बसल्या मम्मीन ती मारन घालें गेली धूळ इल्ली घाली वा गोंटे बांदल्यात काडल्यात. भावानी भयणी हांव आनी तूं क्रिस्ताक नेसल्या पूण जिणयेच्या सुखान दुखान आसतना इल्ले गोंटे भरतात इल्ली धूळ बसता देखून ती काडून बरो उपाय खंयचो रेत्रे घेवचें कुमसार जावचें यात्री पयनागेचें मीस भेटोवचें कुमगार काणोवचो देवाचें उतर वाचचें न्ही गे ही पुरा धूळ काडची रीत. धूळ काडटना कालें जाता वस्त्र मेळ्ळ्यार आमी कालें करता उमळटाना नितळ जाता. देखून आमकां शांतीपणाक आपयलां. सांत म्हणल्या तक्षण आमकां उडास घेवचें कसलें पिक्चर कसलें पिक्चर उडास येता सांत म्हणल्या तक्षण सांत भक्त म्हणटाना कांय पिक्चर उडास येना. सासू मांय पळयतना व्हडली सांत ती ओके ती आनी दुसऱ्यांत उडास येता ओके. सुणें पळयतना आनी व्हडली सांत एक ती ओके. तशें तो सांता बरी करता ती सांतीन व्हडली वा आमच्या फिरगजेचो सांत एक भाग्यवंताचें पिक्चर येता की सांत म्हणटाना एक हात जोडया मागया म्हणून चिंता पेता की दिमी घालया वाती पेटया म्हण येता की यात्री पयनाक या देव सहाय पिळ्ळय आतां नवो एक सांत जाला ताच्या जाग्याक या तामिळनाडांत लायक सांत लायकांचो पात्रोण तो तुमचो पात्रोण तो भारताच्या पोवी सभेंत सांत देव सहायम पिळ्ळय तामिळनाडांत आसचो तो कोट्टार देसेनीत कन्याकुमारीच्या लागीं थंय तो लायकांचो सांत तो मारती मरोन सांत जालो. थंय गेलो अरी एकलो लोक दिमी घालता हात जोडता मागणें करता. तो सांत म्हणल्या तक्षण आमकां तसलें पिक्चर येता. आज आमी सांतां भक्तां विशयान नियाळतना सांत ते सर्गार आसचे संवसारांत आसले आतां खंय पावल्यात सर्गा पावल्यात. तांचे विशीं पोवी सभा कितें म्हणटा आमकां उगडापणाच्या ग्रंथांत भोव अपुर्ब्यान विवरिलां. आयच्या पयल्या वाचपांत ते आमी आयकतले ताचे की पयलें हे पुण्यांक आमी आयकुया. सांत वा सांतीन म्हळ्यार कोण गे म्हणलें भोव अपुर्ब्यान विवरिलां तें आमी आयकुया. अध्याय 7 वाक्य 9 ताण 17 पर्यंत थोड्यो संगती हांव वाचून सांगता. सांत म्हळ्यार कोण सांत आनी सांतीन कितें करनात उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 ताण. हें जाताच कोणाच्यांनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हडी एक लोकाचो हांवें देखलो. तातूंत सर्व देशा भाशांचो जाती कांतीचो लोक आसलो.
तो लोक दोवे न्हेसून आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासन आनी शेळये समोर उबो आसलो. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो, ताराण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातान ताराण शेळयेत नावन. उपरांत आमी वाचता तेदुआ मालगड्या मदल्या एकल्याने म्हजे लागीं विचारलें, धोवे दगले घालून आसात ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली, हांव न्ही नांदनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तो ताणें म्हाका सांगलें, तो जोमो व्हडयेक आकांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार येसुते, तांणी आपले दगळे शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धोवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तो तांची जतन तो घेता. हें सगळें दृश्य आमकां कितें सांगता? सर्ग म्हळ्यार कितें? देव खंय आसा? सांत भक्त खंय पावल्यात? हें सांगता. एका बापायन भुरग्या लागीं भुरग्यांनी विचारलें बापाय कडेन, डाडा देव व्हडलो की धाकटो? कितें जाप दिशा तुमचे लागीं भुरग्यांनी विचारल्यार? मम्मी देव व्हडलो की धाकटो? कितें म्हणटात? गोत्तू ना. हांवें पळोवना रे पुता. ते बे तुवें पळोवनाय गे मागीर घालें तूं डाडा म्हणून जाल्यार. हां त्या डाडान म्हळें खंय ताणें थंय सवाल विचारतना वयल्यान विमान उबोवन गेलें. बापायन म्हळें गे अरे पुता जाप दिवना सवालाक, वयर पळय घालन दिसता विमान. म्हाका सांग विमान व्हडलें की धाकटें? भुरग्यान वयर पळय म्हळें बे तें ल्हानशें. हे बे विमान ल्हानशें. बापूय वगत रावलो. एक दीस त्या पुताक एअरपोर्टाक आपोवन येलें, खंय वचोंक घालें तांकां. विमाना बोर्डींग जावच्या वेळार विमानाच्या सकला रावन भुरग्या लागीं विचारलें खंय, अरे पुता विमान व्हडलें की धाकटें? यब्बा विमान व्हडलें म्हणालो खंय. यब्बा व्हडल म्हळें येब्बे. आतां यब्बा विमान व्हडलें. तुवें पोरू तुका विचारतना विमान व्हडलें की धाकटें म्हणल्यार घाल म्हणलें तुवें. येबे ल्हानशें म्हणलें. आतां व्हडलें म्हणलें. पुता देवी तसोच. कोण पळय देवाच्या लागीं आसा तांकां देव तांकां देव व्हडलो. कोण देवातान पयस आसा ताका देव तुका जाप दिनाका. तुका देव व्हडलो की धाकटो? व्हडलो गे. तुज्या जिणेंत व्हडलो दिसता गे? तुका दिसता गे? तर तूं सांत सदां सांत जावन येताय. देव सांता भक्तांनी देवाक तांच्या जिणेंत ल्हान केलो की व्हडलो केलो? व्हडलो केलो. व्हेरी गूड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जालें हाचें देवाचें उतर जालें. सांत आनी सांतीन म्हळ्यार कोण? तांच्या जिणेंत देवाक व्हडलें केल्लीं. आनी मस्त जाणांनी तांच्या जिणेंत कोणा पळयलें? देवाक पळयलें. धाकल्याक सांलो रे सांत ताच्या जिणेंत लोकांक बरोबर कितें पळयलें? देव पळयलो. मदर तेरेसा जिवांत आसतना कितें पळयलें? आनी कितें नांव दिलें तिका? मदर तेरेसा जिवंत आसतना कितें नांव दिलें लोकांनी? जिवंत सांतीन, लिव्हिंग सेंट. हांवें थोड्यांक म्हणचें, थोड्या स्त्रियांक, ही बायलां पळय एक सांतीनंत कित्या इसो गो राक्षसा. ह्या राक्षसा सांगाता ही जियोवन कालें जाल्या मार्तीर्ण जाल्या. थोडे गोवी तशें त्या बायले सांगता जिवन कालें जाल्यात मार्तीर जाल्यात. आनी तांकां मार्तीर पण गरज ना म्हणटात. आयकल्यात तुमी?
एका काळार बायल मारतेर आतां म्हणटात घोव मारतेर खंय बायलेचे क सोसूं तांकां नासताना वत्तो ना म्हाका हांव काजार जावना तुमी सांगा एका घरांत एक बायल मारतेर एका घरांत एक घोव मारतेर कश्ट सोसून दूख बघून ती जियेली जाल्यार तांच्या जिणेन कोण दिसता ताच्या बदला घोवान एक मार मारतना ती कुळार धांवली जाल्यार कोण दिसता वा बायलेन एक उतोरले येतना ही म्हाका बायल नाका म्हणून डायवर्स केल्यार कोण दिसता आज म्हणटात अशेंत 10,000 जाल्यार 8,000 सोमा आसनात खंय 10,000 जाल्यार आज लेखन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नो 8,000 सारखी आसनात आमच्या आबाची आमच्या बाबाची आनी मायेची हां सांगा तुमच्या आबाची आनी व्हडली मायेची आनी बाबाची काजारां कशीं आहलीं व्हडली माय एक हां मारतेर ना मम्मी एक आब एक मारतेर करेक्ट सांत आनी भक्त तुजे बरी म्हजे बरी भावां आनी भयणी खंय जल्मल्लीं रोकार खंय जल्मल्लीं जाप दिया खंय जल्मल्लीं कुटुंबांत काजार जाल्लीं गे वय मस्त जाणां काजार जाल्लीं अवंकार रावल्लीं गे अवंकार रावल्लीं थोडी अवंकार रावल्लीं कुटुंबाची न्ही पूण तांचें डिस्टन्स देवा सांगा आतां लागीं आसलीं थोडी देवा आतां पयस आसलीं मागीर लागीं आयलीं पयलें जावं पुरो आखे उपरांत जावं पुरो तांच्या जिणेन देव वड्डू जालो वड्डू करून दाखयलें देखून आज आमकां सांत आनी सांती म्हणून आमी चिंतचे नाका ती वयताना कितपडा पडलीं ना ती कुटुंबा जिणेन आसलीं कुटुंबाच्या जिणेन जल्मोन कुटुंबाचे कश्ट दूख समस्या पिडा सगळें सोसून धावोंक नात कष्ट येताना दुःख येताना समस्या येताना ती एका मार्तिर्नीक तिका एवढं असे ना म्हाका पेलिसिता आसतलें तिका रोमांत जिव्या इंगल्यांचेर विणगे करून बुरबुरेन तूं वण वेलें खंय क्रिस्तान हेकार करिनातल्या खातीर त्या वेळार काल जालें कोता त्या वेळार भुंय कंपनी जाली खंय प्रेज द लॉर्ड तिका जिव्या इंगळ्यांचेर ओडून व्हरतना भुंय कंपनी जाली खंय देवसाय पिळ्ळय ताच्या आंगार मारन जिरगी मिरसांग कळीत आसा ती वाटून पुसली खंय इमॅजिन तुम्ही थंय गेल्यार ती सगळी चारित्रां सांगतात तो लायक तो अक्रिस्तांव आसलो क्रिस्तांव जालो जिरगी मिरसांग वाटून एक दीस न्ही हरी एक दीस म्हणल्यार बरी वाटून फाटीर पुसली खंय दोनी हातांक आनी पांयांक सांकली न्ही वेडो घालो खंय जाल्यार ताणें क्रिस्ताक नेगार करुना देखून सांत आनी भक्त म्हळ्यार आमकां भावार्थाक एक साक्षी देखून सांत आगोस्तीन आमकां म्हणटालो सांतांक पळोवचें सांगाता आसचें सांत जावचें केदें व्हडलें भाग आमचें ह्या सांतान सांतिणी कितें केलें पवी स्नानांत ती जेजूच्या लागीं आयलीं तांच्या सगळ्या जिणयेंत देवाक आनी पेल्याक ताणें मान दिलो क्रिस्ती जिणयेचे शेगूण बरें करून पाळलें आनी माणें थोडे ताच्या सोबीत साद्या जिणये मरपाक थोड्यांनी कस सोसून थोड्यांनी सादी जिणी जियोवन ते भाग्यवन जाले आनी तांकां मेल्ल्या उपरांत जेजून म्हळें शाबास आज आमी काल म्हणटा कंग्रॅच्युलेशन्स शाबास बऱ्यांनी पात्येनेच्या साकरा ये तुज्या दुनियाच्या संतोषांत भावांनी भयणी तूं आज कस सोंसताय जाल्यार तुज्या कश्टांक अर्थ आसा धांवनाका माते वाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 काडा माते वाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 काड करून एकली उबे रावन वाचा तूं आज कस सोंसताय जाल्यार तूं आज दूख भोगताय जाल्यार तूं अकमाण सोंसताय जाल्यार धांवनाका तुका कितें मेळटलें वाचा व्हडल्यान उबे रावन वाचा माते वाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 या
व्हडल्यान वास. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक नाजे पयलें 12चे पयलें 11 वाच. म्हजे बसत तुमकां अकमाल मेळत जाल्यार, कस बगून मेळत जाल्यार, जर तराची घडपांकर तुमचे विरोध म्हणजे तुमचे नाव पाड करते जाल्यार संतोष पावा, उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राजा तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. बसया बसया. प्रेज द लॉर्ड. भवानी भयणी तुमी हांगा खाजारी मनशांत तुवें जिणेन कश्ट नातले नातले गे आसले, दूख नातलें गे, रीण नातलें गे, समस्या नातलें गे. तुमची आतां भुरगीं बाळां कशीं आहात पळया. तुमच्या भुरग्यांची भुरगीं कशीं आहात पळया. तुमी घट्ट रावल्या देखून तुमकां भुरगीं जल्मलीं, त्या भुरग्यां पोसलें तुमी. आतां तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवचें भाग तुमकां मेळ्ळां गी ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका घोव नाका, म्हाका बायल नाका म्हण दावुरल्या जाल्यार तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवचें भाग मेळटा आहलें, सूख मेळटा आहलें. सुखी आसा दुखी आसा देखून जेजू म्हणटा सांत आनी भोगतो असे जाल्ले व्यक्ती कशे सांत जाले. थोडे आतां म्हळें रगत वारोवन मात्तीराचें मरण मरण. थोडे पेल्या खातीर आपली जिणींत जोरोवन कोलकोताची बागेवान तेरेस गट्टराची सांतीन म्हणटात तिका, चारांडेंतली सांतीन म्हणटात तिका. दामयाव सांत दामयाव मलक्काय द्वीपाचो कोडकारांचे गायी पुसून घासून तांकां फोंड काडून निकेबण कोडकार जाल्लो सांत तो. थोडे शाबीत सुबीत जिणी जियोवन सांजेचें फूल ल्हान तेरेज ती 24 वर्सां मात जियेल्ली. ती कॉन्वेंटाच्या भितर ती आसली नितळ जिणी सोबीत जिणी ती जियेल्ली. थोडी कुटुंबा जिणी जियेल्ली. तिची आवय आनी बापूय घोव आनी बायल जालीं. ती 9 जाणां भुरगीं तांकां जल्मलीं, 14 जाणां अंतरलीं, 5 जाणां उरलीं, 5 जाणां सिस्टरां जालीं. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजाचें आवय आनी बापूय तांकां पुवी सभेन पयली बटी घोवाक आनी बायलेक आवयक आनी बापायक सांत आनी सांतीन म्हणून पासारले आसा. कितले बिसाय बुजाय, कितले पावसायब जाय पुवी सभेंत सांत आनी सांतीन जाल्ले. कितले राय जाय, कितल्यो राणयो जाय पुवी सभेंत सांत आनी सांतीन जाल्ले. सांत काश्मीर एक राय, सांत मेटिल्डा, सांत जेत्रूद, सांत एलिझाबेथ राणी, सांत कॅन्यूट, सांत फ्रांस लुईस राय कुंवर, सांत कॉन्राड, सांत मार्टीन सोजेर, सांत इजिदोर एक रयत सांत जालो. सांत बेनेडिक्ट लाब्रे एक भिकारी. भवानी बहिणी उडास कर. एक भिकारी बेनेडिक्ट लाब्रे एक भिकारी सांत जालो. सांत आग्नेस, सांत मारिया गोरेट्टी खंयच्या खातीर सांत जाली ती? तांचे निश्कळपण सांबाळचे खातीर सांत सांतीन जाली. सांत बिरेट्टा मोल्ला ती इटलीची एक दाक्तेर्न तिका एक आवयक सांतीन म्हण पासारला. सांत रिता काजरी स्त्री ती, तिचो घोव एक अण्णाडी, तिचे 2 पूत वांगडी बुवाड धरले ती सांतीन जाली. सांत ब्रिजीत एक कुटुंबाची स्त्री ती उपरांत धर्मी भयण जाली, सिस्टर जाली. एक आवय एक सांतीन जाता, एक पूत सांतीन जाता सांत जाता, एक राय सांत जाता. सांत पेरपेतुआ आनी पेलिसिता गुलाम सलियो ती सांत सांतीन जाली. कशें? कश्ट दूख समस्ये पिडा सगळे तांणी सोसून ती सांत आनी सांतीन जाली. पापसाहेब आसात, बिसाहेब आसात, दियोकण आसा, याजक आसात. कश्ट दूख सोसून त्याग आनी साक्रिफीस कर जेजूक ती साक्ष जाली. विविध प्रायेची आहात पळय. हांव प्राय सांगता. धाकटो सांत कोण? ल्हान प्रायाचो, ल्हान प्रायाचो 8 वर्सांचो, ल्हान प्रायाचो 8 वर्सांचो मोरी माय फातिमा ते गांवांना दिश्टी पडली न्ही. तांचे एकलो चेरको कोण तो?
फ्रांसिस्को 8 वर्सांचो, 9 वर्सांची सा अँटनिटा, 10 वर्सांची फ्रांसिस्कोची बहीण जेसिंता मार्टो, तिका 10 वर्सां. 11 वर्सांची सांतीन जाली कोण ती? मारिया गोरेट्टी, 11 वर्सां. 12 वर्सांची सांतीन जाली कोण? सांत आग्नेस. 13 वर्सांचो सांत जालो कोण? सांत तार्सिसियस. 14 वर्सांचो सांत डॉमिनिक सावियो. 15 वर्सां परत बापसाहेबान गेलो कार्लो आकुतीस. 16 वर्सांचो ॲग्नेस म्हणली, 16 वर्सां. 17 वर्सां सांत स्टॅनिस्लास कोस्टकार, 17 वर्सांचो. 18 वर्सां चिएरा लुचे बदाम म्हणली. 19 वर्सां सांत लुईस गोंजागा. 20 आनी 2 वर्सां कोया रस्त्यांची पात्रोण सांत सिसिलिया. 20 आनी 1 वर्सू लुसिया म्हणली. 20 आनी 4 वर्सां जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज. लांब वर्सां जिवन सांत जाल्लो. 113 वर्सां जिवन सांत जाल्लो मोठो आसी सांत पावलो, सेंट पॉल द हर्मीट. 113 वर्सां जिवन तो सांत जालो. क्रिस्त आसले, क्रिस्त काय पुरा त्याग करणं सांत जाल्ले पळया. आज हिचो सांत फ्रांसीस ग्रस्त मनशाचो पूत बिस्पा मुखार आपल्या बापाय मुखार नेसले वस्त्रत्व काडून दिवन तो सांत जालो. लोयला सांत इनास, हंगेरी सांत एलिझाबेथ ती राणी ती. आसीची सांत क्लारा, थॉमास मोर, फिलिप नेरी, सिएनाची कात्रीन, स्कॉटलँडाची मार्गारेट. ही बरा ग्रस्त मनशां असलें आस्त बदी पुरा विकून निमाण ती दुबळीं जालीं. सादी जिणी जिवन आशिसो सांत फ्रांसीस, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज साद्या जिणी हे मोरेपात. दुबळ्यांची सेवा करणं मोलोकाय दिवपाचो सांत दामियांव, कोलकाताची बागेवन तेरेजा, सांत पेद्रो क्लावर. तरणाट्यांची सेवा करणं सांत जुआन बॉस्को. जिनियेंत निस्कळपण सांबाळून सांत जाल्ली सांत मारिया गोरेट्टी, सांत आग्नेस. आनी गोवानी बायल जावन जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज तेची आवय आनी बापूय. भावानी भयणी, हांवूय सांत, तुंय सांत. सांत जावंक गुडे सोडोवचें म्हणना, कोवेंता भितर वचोवचें म्हणना. तूं आतां खंय आसाय पळय, तुज्या घरा कितें करताय पळय तें बरें करून कर. तुका सांत जावंक साध्य आसा. हे कृपा आमी मागया, हे गीत आमी गावया. देवाचें कृपा मजत आमकां येवं दी. जेजू पदवेदार जे म्हणलें गीत आसा, ये 39 39. ह्या सकट सांतां भक्तां बरीं. जेजू म्हाका एक बरो सांत कर. म्हाकाय म्हज्या घरा, म्हज्या बायले सांगाता, म्हज्या घोवा सांगाता, म्हज्या भुरग्यां बाळां सांगाता, म्हज्या सासूमांय सांगाता, म्हज्या सुणे सांगाता, म्हज्या नात्रां सांगाता, म्हजी जिणी बरी करून जिवन म्हाका एक आनीक बरो सांत करून मागया. आनी जेजूच्या पदवेन, ताच्या अधिकारान, ताच्या भाग्यवंतपणान आमकां वांटो दी म्हणून गावया. गीत गावया, ये 39. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वदां. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सदा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सदा संवसारा सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता, सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ध्यान आणि मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता, धैर्य आनी आमकां कृपा दान दिता.
आत्म्याक म्हजे ताण पदकाच्या कोणान ताण बुडोवन आसलेल्या आत्म्या म्हजो धूण तो नितळ करता. जेसू काकुळदा आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो बोधक सीता. जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो बोधक सीता. पदकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या नितळ तो करता. पदकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी माग्न मान आनी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. आणि ध्यानानी माग्न मान आनी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. मान आनी गौरव दान आनी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. आणि मानारी गौरव देवया सदा ताका आमच्या रया. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 आमचो नियाळ मुखार सुनया भावानो भयण्यानो सांतांनी भक्त कुटुंबान जल्मल्ले कुटुंबाच्या कश्टांत त्याग श्री क्रिस्ता खातीर कश्ट अकमाण सोसून ते जियेल्ले. आमकांय भाग्यवंत जावन तांणी बरी देख दिल्या. कित्याक लेवितांचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्या 4:4 5:5 हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जावंक जाय. देव म्हणटा लेवितांच्या ग्रंथांत हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया. देखून तो भाग्यवंतपणाचो शिकार जोडूंक जेजू ह्या संवसाराक आमकां शिकोवंक आनी तें भाग्यवंतपण कशें जोडचें सांग वांजेलाचा अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 7 दोंगरा वयलो प्रसंग म्हणटा आमी तांतूं ते तिनूय अध्याय आनी तांतूय प्रत्येक जाण अध्याय 5 8 बागी आयच्या मिसा वेळार आमी आयकतले हांव त्यो 8 बागींच्यो जिणीन जियोंक जेजू आमकां शिकोवंक आयलो भाग्यवंतपणाचो पर्व सोडून. आनी आज उडोवन आमी आयकल्ल्या उगडापणाच्या ग्रंथांत अध्याय 7 वाक्या 9 ते 17 पर्यंत दोवी नेसन नेसलेले शेळयेच्या रक्तांत आपले दगले धुवन नितळ केल्ले आनी आतां सर्गा सिंहासनार देवाच्या सिंहासनार बंतोनी आसून देवाची ते स्तुती करतले. पूण तांची जिणी सुलाभ नातली. ते कशे भाग्यवंत जाले पयल्या सुवातेर कस सोसून. सांग पोलिकार्प म्हणलो बिसायब आसलो ताची प्राय 98 वर्सां. स्मिर्ना दियेचेचो बिस्प तो क्रिस्तांव तो बिस्प तो क्रिस्ता फात्यता म्हणल्यार रायान ताका धरलें ताचे दोनी हात बांदले ताका सांगलें तूं जेजूक नेगार कर जेजूक सिरप घाल तो तुका सोडटा. तो आयकोंक ना. तो म्हणलो 98 वर्सां देवान म्हाका सांबाळ्ळां जेजून म्हजी म्हजो मोग केला. आतां मरतना हांवें ताका कित्याक शिराप घाली जे रायाक इतलो राग आयलो की लांकडाची सारी बांदून तांदूळ ताका न्हिदावण उजो दिलो खंय. ताचें चरित्र सांगता ताका उजोच लागोंक ना खंय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. लांकूड उलपण गोबर जालो बिस्पाक मात्र उजो लागोंक ना. मार्तीर म्हळ्यार तें सालो रेसाची चरित्र आमी वाचल्या न्ही ताका कायलेर भाजतना म्हळें खंय ताणें म्हजी एक कूस भाजली हां आनेका कुशेन. सिस्टर राणी मारी आमच्या काळाची कितल्या पटी कोसायलें तेका 40 पटी सुरयेन कोसायलें. दुकरा सुरी घालतना जाल्यार कितें पटी घालची पयलें बरें 2 पटी घालताले आतां काळ जागाड एक घाल्यार जाता. तो मनशाक 40 पटी कोसावचें म्हळ्यार कश्ट दूख रक्त
रक्तान आपले दगले अधून नितळ करती जाली. आनी सांत आगाता आवडलो म्हणलें ते नांव गोत्तना म्हणलें हांवें सांत आगाता. तिका आगाताक त्या उज्यांत व्हड नोरतना बुरबुऱ्या व्हड नोरतना तेणें देवाक उलो मारलो आनी भुंय कांपणी जाली म्हणून आमी आयकता. हे बरें बरयलें पत्र अध्याय 11. हे बरें बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्या 57 कितें म्हणटा पळया. हे बरें बरयलें पत्र अध्याय 30 आनी 57 अशें म्हणटा. साबारांनी केबडायो सोंसल्यो, जेरबंदाचे मार केले, कोड्यां सांकलींनी पडोवन बंदकाण बोगली, थोड्यांक फातरां आयले, थोड्यांक कोरवंतान चिरले, तालवारीन कातरले, बोकड्यांची आनी बोकड्यांची सामडी पांगरून ते देशांतर भोवले, ते लाचार जाले, अडसले, दगदोणे बली जाले. तसल्यांक हो संवसारच नाम फावो जालो. आराण्यांनी, दोंगरांनी, दोलींनी आनी धरणीपंद्या माणट्यांनी जियेवणो तांणी दीस काडले. आनी सोमेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवा तावन केदी ओडली, शिपारास जोडली ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्या 30 आनी 57, 30 आनी 9. तुमी घरा वचून वाचा. मक्का बेवाचें पत्र, दुसरें पत्र, मक्का बेवाचो पत्र बूक, मक्का बेवाचो दुसरो बूक अध्याय 7. एक आवय कितले पूत आहले? 7 पूत आसले. तांकां आडवारलेले दुकराचें मांस खावंक फरमायलें. केलें तांणी? खावंक ना. आवयक आपूण सांगलें हाळे तुज्या पुतांक सांग दुकराचें मांस खायचें, जुदेव दुकराचें मांस खायनात. आवयन कितें म्हणलें पळया. आवय म्हणली पळया पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. मक्का बेवाचें दुसरें पत्र अध्याय 7 वाक्य 20. विशेष करून आवय विशीं आमी अजाप जावंक जाय आनी शाश्वत उडास तिका फावो. तिणें एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मरण पळयलें तरी सर्वेस्पराचेर तिणें दवरल्या भरवश्या वरवीं तिणें सगळें धैर्य सोंसलें. उपरांत ती म्हणाली आपल्या पुतांक, ती म्हणाली म्हज्या पुता म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वावयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं ह्या प्राये पावस तुका सांबाळलो. म्हज्या पुता हांव तुजे लागीं विनाती करता. आकासर आनी पृथ्वेर दीस लाय आनी तातूंत आसा सगळें पळय. देवान अस्तित्वान आसलेल्या वस्तूंतलें ते रोसूंक ना म्हूण तूं जाणा जातलोय. आनी तेच बरी मनशाकुली अस्तित्वाक आयलें. ह्या पासीदाराक भिये नाका. निमाण्या 7व्या पुताक ती सांगता, सोपूत मेले, तूं तुज्या भावा सारको म्हूण दाखय आनी मरण स्विकार कर. काकुळटीच्या दिसा ताचें सोवें तुकाय हांव पळोवंक सकतलीं. पूत कितें म्हणालो? तो म्हणालो हांव म्हज्या भावां परी म्हजी कूड आनी म्हजो जीव आमच्या पुर्वजांच्या कायद्या पासो समर्पिता आनी आमच्या राष्ट्रा वेगळी दया दाखोवंक जाय देवा कडेन मागता. 7वो पूतूय जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे देवान दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे मेलो. कोणाक साक्ष दिली? देवाक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे मार्तिरांचें जिवीत कश्टां वरवीं पाड जावनांत कश्ट आमकां बरेंत करतात. हे बरोबर बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्या अध्याय 12 वाक्या 7. कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो एक वांटो. कश्ट मेळटना आमकां दुखता तरी उपरांत आमकां बरो फायदो आसा. मार्तीर जाल्ले सुलाब्यान मार्तीर जावनात कश्टांत. भावांनी भयणी, आमी सांतां कित्याक मान करचें तांचे तेन्ना आमी शिकोवंक आसा. कित्याक सांतां मान करचें? पयल्या सुवातेर सांतां मान करचें कित्याक म्हळ्यार ती संपूर्णाची वाट सोमकले. जेजून म्हणलें जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर संपूर्ण आनी बरो तशें तुमी जायचे सर संपूर्ण आनी बरे. मातेवाचो म्हणजे अध्याय 5
दुसरे तांचे शेगूण आमचे करून घेजे. आमी म्हणटा हांवें म्हज्या बाबा हातान शिकलो, हांवें म्हज्या आवय हातान शिकलो. एकलो बापूय मिसा हातान फाटीं येताना दोगी पूत सिगरेट ओडटाले. धाकटे भुरगे सिगरेट येतले लांबणान ते सिगरेट ओडटात. बापायक राग आयलो, हे देशांत सिगरेट ओडची म्हळ्यार बेल्ट काडले आनी दोन दिली. भुरगे म्हणाले, डाडा मारी नाका, मारी नाका, मारी नाका, सिगरेट ओडटात, आमी सिगरेट ओडिना आनी घालें करतात, आमी मिसा असो खेळ खेळटा. भुरग्यांक संवय आसा मीस पेटोवचें, ताट आनी लोटो काडून मीस पेटोवचें न्ही गी. आवय बापूय मिसा गेल्यान देखून हे भुरगे घरा हाडले, एक लोटो आनी हे पीर काडून मीस पेटयतात. बापायन म्हळें, मिसाचो खेळ खेळचें सोमा आवड न्ही, पूण मिसार कोणी सिगरेट ओडतात रे. वय डाडा, आतां शर्मावाचो वेळ. तांणी पळयलां पाद्र्या बाण शर्माव दिताना बापूय घालें करतालो, गांठीच्या तोरी कडेन वचून सिगरेट ओडतालो. भुरग्यांनी चिंतलां घालें, शर्मा वेळार गांठीच्या तोरी कडेन वचून सिगरेट ओडची म्हळ्यार मिसाचो एक वांटो म्हणून. देखून ते घरा मीस पेटयताना सिगरेट ओडतात. पळया कोण आतां शिकले? आवय बापूय भुरग्यांक एक सांत. म्हजो बाप म्हणटालो घरा आमी रयत, मुखल्यान गेल्ल्या जोता बरींत नेंगी फाटल्यान वेचें. आवय बापूय सांतांनी सांतीन जाल्यार देखून सांतांक आमी कितें मान करचें म्हळ्यार वाती पेटोवंक न्ही. आमच्या भुरग्यांनी थोड्या फावटी पळयलां, याके बंदादा बत्ती ओत्ती स्लिके, याके बत्ती ओत्ती सुद्द परीक्षा अल्वा हे होत. सांतांक वाती पेटयल्यार भावा आनी भयणी बरेंत, पूण सांतां वाती पेटोवन तुजी न्ही बदली नाही, प्रयोजन ना. तुवें गोणयो गोणयो वाती पेटयल्यार कांय फायदो ना. बिजनेस केलें जातालें, वाती पेटोवचे बऱ्योच तांकां इल्ले दुसपोर्दा ग्रास आनी जाता. कोणाक तूं सांती वाती पेटयताय पळय, कोणा मुखार वाती पेटोवन दिमी घालताय पळय, ताची जिणी तुका एक देख. चालो रे सा वाती पेटयल्यार पावना. कुडसिया हळे आन्सर येनाळे. सांताची जिणी कश्ट येताना आजकाल भुरग्यांक मूय साबोंक लागना न्ही, मूय साबल्या जीव घात करता म्हणटा आतां. टीव्ही ऑफ कर रे, ऑफ करना, ऑफ कर आतां जीव घात करता. फॅन पळयता इतलें घटा म्हणून. असल्या भुरग्यांनी सांत लोरेसाच्या मुखार दिमी घालन वात पेटयचे आनी कितें म्हणोचे, हे सांता तुजे बरी म्हाका कस सोसूंक, दूख भोगूंक बोळ दी. बापूय केदाळा तेच करतना आसनातलो पळय घरा. तो कोण कोणाच्या माडार माडयेर आसतालो, कितले बोंड्यात म्हण पळोवंक, कितलीं पोपळां म्हण पळोवंक. हें भुताणी पळयलें एक दीस, तो एक दीस गेलो खंय. बापूय ना पुती ना, घरा घरचीं तेच करतात. वो वचून एका माडा सोडलो. वो माडा अर्द्यार पावतना बापूय वयर माडा सकला देंवता. बापूय आनी पूत दोगी एकाच माडार आहात. बापूय सकला पळयता, पूत वयर पळयता, वट्टू मेळ्ळ्या माड्यार. आनी बापायक अज्जाप, कितें रे आयलो हांगा आयलोय? कांय ना डाडा, तेर्स जालो, बेसांव मागोंक आयलो म्हणलो पळय. सांत भक्त भावानी भयणी तुका म्हाका एक देख, तांची जिणी तांचे शेगूण आमचे काय करूंक. आनी चवथ्यान सांतांक मान करचें कितें म्हळ्यार ते आमचे खातीर मागतात. ते काय आहात? सरकारात. पळया आमचो एकलो कोणी एकलो वळखीचो व्हडल्या ऑफिसान आसा जाल्यार आमी काय करता ताचे कडेन इन्फ्लुयन्स करून सांगता. राजकीय फुडारी पळय, वो आमचो पूत वा धू एका गव्हर्मेंट कामांत आसा जाल्यार इन्फ्लुयन्स. आमकां इन्फ्लुयन्स करून कोण आहात? सांत भोग, सांत आंतोन आसा, सांत थोमास आसा, सांत मारिया गोरेटी आसा, मदर तेरेजा आसा, आनी आतां दामियांव आसा, अक्कड आसात. ते कोण? तुमकां सगळ्यांक एक सांत पात्रोन सांता आम असो एकलो ताचे जिणे वासीचे, ताचे बरी करीचे. देखून आज
सगळ्या वर्सां तो वळतोळे की सांताचें फेस्त आमी करता हांव सगळं सांतांक सांगाता घालना तांकां मान केल्ल्या वरवीं तांची जिणी आमची करूंक तांची जिणी येदेक आमी काणगो आमकां एक बरो अपूर्व असो वाटतो. ही नासलो येला तो एक सोजेर आसलो, ताच्या पांयाक गुळो लागलो देखून तो रेस्ट करतालो. ताणें सांताची जिणी वाचताना म्हळें खंय तो आनी ती सांतीन सांत जाल्यार हांवें कित्याक जायनचो, तो सांत जालो पळया, हांवें कित्याक सांत जायनचो. आसिसो सांत फ्रांसीस 13व्या शतमानांत 14व्या शतमानांत जियेल्लो तो. आतां आमकां प्रतीकी हांगा आतां म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लो पाद्र्याप तो कापुजीन पाद्र्याप पळया ते दाखयता सगळ्या संवसाराक आजून ताची जिणी प्रस्तुत, ती सिंप्लिसिटी, तें सादेपण, ती दुर्बळकाई. तो इतलो दुर्बळो जालो की ताणें त्या वडिलांक मागलें की म्हाका धरणीर मरोंक परवणगी दिजे म्हूण. ती सिंप्लिसिटी पाद्र्याबा मात्र न्ही आमकां लायकां की आदूर प्रस्तूत. देखून पाप साहेबान लावदावतो सी म्हळें पत्र दिवन बाबा फ्रांसिसान सगळ्या प्रकृतीक मान करूंक तातूंत देवा पळोवंक शिकोवंक सांगलां. त्यात आसिसीच्या सा फ्रांसिसाची देख आमच्या पाद्र्याबाचो पात्रो जुआ मारी वियांनी ताका पयले फिरकेचे धरतना खंय एकलोच गेल्लो तो त्या दाळा ताका फिरकच घाय आमकां गोतून नातली खंय. ताका भुरगो मेळ्ळो, भुरगे हाडे सारलें खंय हांगा आर्साची फिरकस खंय रे पुता, म्हाका वाट दाखय, तूं म्हाका वाट दाखयतले रे पुता, तुका हांव सरका वाट दाखयता म्हणालो खंय वो त्या भुरग्या कडेन. तूं म्हाका ही गरजेक हांव विकार जावणे सो न्ही म्हाका वाट कोत्तू ना, तूं म्हाका वाट दाखयत जाल्यार हांव तुका सर्गाक वाट दाखयता. भुरग्यान अशें पळयलें खंय तुका ही गरजे वचून वाट कोत्तू ना आनी सर्गाक घालें वाट दाखयताय तूं, तुका ही गरजे वचून तूं वाट कोत्तू ना आनी तूं सर्गाक घाली वाट दाखयताय. बाबा आनी भयणी जुवांव मारी वियांनी तो बोटाट्यात खातालो. बोटाटे तांच्या आमची कुंभसारांत 15 ते 16 वरां बसतालो खंय. सगळी आर्स फिरगज ताणें बदलेली. आजून आमकां फिरगजेन वावुरतल्या पाद्र्याबांक सगळ्या पाद्र्याबांक तो एक देख निंगी. देखून तो कितलो इगर्जे भितर आसतालो खंय तितलो तो भायर आसतालो खंय. तर भावांनी भयणी आमचो देव वर्तो आमकां सगळ्यांक ताणें भाग्यवंतपणाक आपयलां. त्या देवा परी भाग्यवंत जावचें आमकां एक वर्तें एक देणें. वो नियाळ आनी थोड्या वेळा हांव करता ताचें पयलें सांत आनी सांतीन ती प्रक्रिया कशी परगट करतात. आतां एक सांत जाय जाल्यार कशें परगट करतात त्या विशयान थोड्यो संगती एवढो आसा हाडया. 13व्या शतमाना पर्यंत आतां असले बरी प्रक्रिया नातली सांत आनी सांतीनी पाचार करचें. थोड्या बटी मात्तीर मेल्ल्यांक निके पितात न्ही. दुसरे दिसात वातिकान लोक वचून मागणें करतालो पोंडा कडेन आनी असऱ्यां घडटालीं आनी लोकूच परगट करतालो खंय वो सांत म्हणून. वा थोड्या बटी पोय सभा परगट करताली. मागीर कितें जालें इल्ली घुसपट जाली. देखून 13व्या शतमानांत ग्रेगरी नवो पाप साहेब ताणें एक मांडावळ घाली आनी मुखार खंयच्याय व्यक्तीक सांत वा सांतीन पासार करचे जाल्यार ही मांडावळ फॉलो करचे. 13th सेंच्युरी तावन ती मांडावळ जाता. आतां कोणा एकल्या सांत वा सांतीन जाय जाल्यार 5 अंत आसात. फुडा स्टोरी कितले अंत आसात? 5 अंत आसात. कोणाक एक सांत आनी सांतीन पासार करे जाल्यार ताणें मरून कितलीं वर्सां जायचे? 5 वर्सां जायचे. 5 वर्सां जाल्ल्या उपरांत मात्र ती सांतीपण म्हूण परगट करची प्रक्रिया प्रोसेस ती आरंभ जाता. ती पयलें मेट नंबर 1 फर्स्ट स्टेप ती सुरू करची दियेसेच्या बिस्पान. ती प्रक्रिया आरंभ करून तो बिस्प त्या व्यक्ती विशयांत ताच्या जिणयेची साक्ष जोडटा, मेटेरियल इन्फॉर्मेशन गॅदर करता आनी सांत म्हूण पासार जो खातो आसा रोमांत तें धरता. आनी दुसरो स्टेप वो खातो ते स्विकार करता आनी त्या व्यक्तीच्या भाग्यवंतपणाच्या जिणये विशीं मुळावी सोदना करूंक आरंभ करता. ह्या वेळार ताका देवाचो सेवक सर्वेंट ऑफ गॉड म्हणलें नांव दितात. आमच्या उडुपी दियेसेन पळया ह्याजाक देवाचो सेवक आल्फ्रेड रॉच 2021 ताका कापुजीन पाद्र्याप ताका सर्वेंट ऑफ गॉड
वा मंगळू दियेसीत म्हणसून रैमण मस्करेन्यस बेतानी मेळा सो घडणार ताका ही प्रक्रिया जाल्या तो सर्वेंट ऑफ गॉड ती प्रक्रिया सोडून आसा आतां नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप रोमांतलो हो खातो सोदना केल्ल्या उपरांत ही व्यक्ती आपले जिवान आसतानांत शांतीपणाची जिणी जियेल्या म्हणून दृढ करता रोमाच्या खात्यान दृढ करचें पुरा इन्फॉर्मेशन मेटिरियल गॅदर केल्ल्या उपरांत ही व्यक्ती जिवांत आसतानांत शांतीपणाची जिणी जियेला आनी कितें म्हणटा वेनारेबल मुक्तिवंत आतां सर्वेंट ऑफ गॉड आसात पळय ते नेक्स्ट स्टेप घालून जावचे जाय ते मुक्तिवंत वा वेनारेबल जाता आतां चवथें स्टेप ही व्यक्ती आतां हांगा ना पुलगत्रीन ना खंय पावल्या सर्गार पावल्या म्हण खात्रीक जावच्याक तिच्या वा ताच्या नांवान एक असर्यें जायजें हें चवथें स्टेप हें असर्यें घडलेंत तो वा ती सर्गार पावल्या आनी आमचे खातीर विनाती करता हें चवथें स्टेप आनी असलें जाल्लें तें असर्यें जाल्लेंत आतां चवथें स्टेप काय म्हणटा ताका ब्लेसड भाग्यवंत ओके आतां निमाणें पांचवें स्टेप काय तें पांचवें स्टेप शांत पांचवें स्टेप जायचें जाल्यार ताच्या मजतीन आनी एक असर्यें घडचें भाग्यवंत जाल्ल्या उपरांत ताच्या मजतीन आनी एक असर्यें घडलेंत ताका शांत म्हणून पासारतात देखून हे 5 स्टेप जाल्ल्यांत एकलो शांत वा शांतीन म्हणून परगट करूंक जाता भावांनी भयणी आमच्या कुटुंबाच्या जिणेंत आमी जियोवन आसा आमच्या कुटुंबांत आमी जियोवन आसतना आमी मस्त बडी चिंतचें आसता शांत वा शांतीन जायचें जाल्यार आमी कोवेंता वचोचें मटवाशी जायचें ना कुटुंबाच्या जिणयेंतच आमकां भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक आपयलां दिसभर त्या जिणयेची ल्हान ल्हान कामां देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन करतना आमचें भाग्यवंतपण आमी जोडटा पापसाहेब एक दाखलो दिता एक आवय मार्केटे वता मार्केटान वस्तू काडून घेताना आनी एक स्त्री मेळटा दोगांय स्त्रियो सांगाता मेळटा आसतना खोबरो उलय म्हणून ताळणी येता आनी ती म्हणटा ना 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 हांव खोबरो उलयना पापसाहेब म्हणटा हांव खोबरो उलयना म्हणचें पळय तें भाग्यवंतपणाचें एक मॅट मागीर ती फाटीं घरा येता पुरो जालां तिका घरा येताना मार्केटे वचून पुरो जाल्यार ती कोंत काण येता एक कण तेर्स करता हें शांतीपणाचें दुसरें स्टेप इल्ल्या वेळान तिचो पूत इस्काळता घरा येताना पूत घालें म्हणटा हिका पुरो जालां पुता सांगाता बसता आनी पुतान सांगिल्लें इल्लें आयकता हें भाग्यवंतपणाचें तिसरें स्टेप तिका कितें सामान हाडी ती उडास जाता परतून ती घरांतल्यान भायर येताना एकलो भिकारी मेळटा पापसाहेब म्हणटा त्या भिकाऱ्याचें तोंड पळोवन ती एक आसो दिता हें भाग्यवंतपणाचें चवथें स्टेप पळया भाग्यवंतपण जोडी जाल्यार गुडे कोसलायचे म्हणना यात्रीक पोयन करी जेत्त म्हणना दोनी बोगीचे म्हणना आमच्या घरांत आसतानांत भाग्यवंतपण आमी जोडयेत कुटुंबांत कशें जोडयेत गोवान आनी बायलेन एकामेका खातीर त्याग करतना सोंसतना कितल्या स्त्रियांनी म्हणलें ना हांवें ताचो हात धरला न्ही मेल्यार ताच्यात हातांत हांवें मरोचें पळया तांचें भाग्यवंतपण एकामेका खातीर सोंसतना सोंसणीकाय दाखयतना हुस्को दाखयतना एकामेका खातीर भुरग्यां बाळां खातीर समर्पणाची जिणी जियेताना पळया कितले दादले कितल्यो स्त्रियो काजरी बेसांत विश्वासी रावल्यात काजरी बेसा भायर आनी एका दादल्याक नेनात काजरी बेसा भायर आनी एका स्त्रियेक नेनात कसलो एक त्याग कसलें एक समर्पण संवसाराच्या आकर्शणा मदीं कितलेशे दादले जाय जिणी बोर आमाल पियेंत नात बिडी सिगरेट ओडीत नात बायले खातीर भुरग्यां खातीर गोवा खातीर नातरां खातीर कसलो एक त्याग कितले दादले जाय कितल्यो स्त्रिये जाय आपल्या आवयक आनी बापायक घरांत दवरनो कश्ट आसल्यार रीण कान म्हणल्या बरी आवय बापाय आसऱ्यांत दवरनासतना तांचे पांय धरून उदक पियेतात न्ही हें शांतीपणाचें आनी एक आवय आनी बापाय कडेन सदांय वचून तेर जाल्ल्या उपरांत एक बेसांव मागतात न्ही
तें घालें शांतीपण बाप्पा हांवें आपल्या आवयकडे बेसांव मागतना बापाय कडेन बेसांव मागतना भुरगीं पळयतात देख शेगणू कितले बापूय उलयल्यार पूत जाप दिना जाल्यार फाल्यां नातू फाटीं जाप दिते हांवें कितें हळे म्हणचें काजर जातल्या तरणाट्यांक हळे तुज्या घरा फाल्यां एक नवें चेडूं येता तुज्या घरा तूं तुज्या आवयक रेस्पेक्ट दिना जाल्यार घरा आयिल्ली सुणूय रेस्पेक्ट दिवची ना मागीर सूण पाड म्हण नाकात तूं तुज्या आवय बापायक आतां मान दिनाय जाल्यार तुज्या घरा आयिल्ले तुज्या बायली फाल्यां दिवचें ना देखून पयलें खातर जावच्या पयलें आवय बापायक मान दिवंक शिक शांत जा पयलें मागीर बायलेक घरा आयिल्ल्या चेडवा दुरसो नाका तूं बैलो सारको जा तो तुज्या घरा आयिल्ले देखून घरांत आसलीं आवय बापूय भुरगीं सगळां एका मनाची एका काळजाची जाताना घरांत शांतीपण उपजता आतां वेळ ना तुमी घरा वचून वाचा एपेस घरां पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 तावन 6 एपेस घरां पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 तावन 6 कोलोस घरां पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 तावन 17 कोलोस घरां पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 तावन 17 कुटुंबांत शांतीपणाची जिणी कशी जियोवची गोवान आनी बायलेन भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी मालग्यांनी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत शांतीपणाची जिणी जियोवंक कृपा मागया हो नियाळ आमी आखेर करया कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या म्हणलें गीत आसा हें गीत आमी गावन आमच्या घरांत शांतीपण राज करून मागया सगळीं आमी उबे रावया त्यात देवाक भाग्यवंत देवाक आमच्या घरा पोवया आनी गावया गीत कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये मान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तो ये रावो जेजू तो ये जेजू जेजू तो ये रावो जेजू तो ये जेजू मोगाड तू ये जेजू मोगाड तू ये जेजू जेजू तू ये रावो तू जेजू तू ये जेजू जेजू तू ये रावो जेजू तो ये कुटुंब म्हज्या एक वोट दी कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितो कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितो कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो जेजू जेजू दितो ये कोट मैपास दितो जेजू जेजू दितो एक वोट मैपास दितो कुटुंब म्हजें संतोशान भर कुटामचे संतोषान भरतो कुटामचे शांतीन शांतीन भरतो कुटामचे संतोषान भरतो कुटामचे शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतो संतोष शांती भरतो जेजू जेजू भरतो संतोष शांती भरतो कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या
घरामच्या जेसू जेसू ये रावोक जेसू तुम ये जे Swati Sacramenta Katya Yapidara Raula Yedasnana Bapa Shakuvara Somes Vabanta Talsa Amchi Betai Tam Gayana Swati Sacramenta Swati Sacramenta Swati Sacramenta Basa Rauta Tuci Deusa Pasa Amci Duka Pusta Tuje Sashi Naovita Amci Sarai Santa Swati Sacramenta Swati Sacramenta एक घडी बरो उंड्या रुपार आदरासच्या आणि आमच्या मध्ये रावूंक आमकां ताच्या भाग्यवंतपणान बरोवंक आयिल्ल्या जेजूकूच पळोवया. आमचे दोळे मात्रणी आमचो आत्मो आनी काळीज ताका पळोवन दी. आमची कूड दिंब्यांनी आसा, आमची मोत, आमचें काळीज, आमचें सर्वस्व त्या सोमया थंय खंयसून आसा. सोमया जेजू, तूं देवाचो भाग्यवंत जन, तूं देवाचो पूत, तूं पवित्र आनी भाग्यवंत. जशें तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत, तशी तुमी जाया भाग्यवंत म्हणून तुवें आमकां शिकयलां. आनी तुजी जिणींत आमकां एक देख जावन दिल्याय. म्हजो पाटलाव करतलो केदींच काळोखां सोमकोसो ना म्हळाय. तुज्या भाग्यवंतपणान आमी लिपल्या, आमी भरल्या. आमच्या उतरांनी, आमच्या जिणयेंत, आमच्या सालींत तुजेंत भाग्यपण उजवळटा, परजळटा, सोंपता. हें भाग्यवंतपण तुवें आसा केल्या पवी सभेचें परजळीत मुखामळ. पवी सभेन आमी जिवन आसतना भाग्यवंत कातोली पवी सभा आमकां त्या भाग्यवंतपणाक आपयता. तूं भाग्यवंत, देखून तुवें भाग्यवंत कृपेच्यो झरी तुवें आमकां वारयल्योय.
देखून तुज्या कस्ना मरणा वरिपांत वारयल्यो कृपेच्यो झरी तुवें पोवी सभेच्या तबेन दिल्या आई भावा ताचे मिस्तर आचरण करतना त्यो कृपेच्यो झरी सक्रामेंताद्वारे आमचे भितर वाळटात आनी आमी भाग्यवंत जाता हांव सोमया ह्यो कृपेच्यो झरी तुवें आमचे खातीर वारयल्या खातीर आमी तुका दिनू आसता अर्गां तुका सोमया आराधन तुका सोमया वगळाप तुका सोमया वंदन तुका सोमया स्तुती तुका सोमया महिमा तुका सोमया तुमची जाप आमी तुका आराधन करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमी तुका आराधन करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता सर मान पाव जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू क्रिस्ता सर होगळा पाव जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता जेजू सर क्रिस्ता स्तुती फाव जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर पवित्रपणान आनी भाग्यवंतपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर मान पाव जाल्ल्या जेजू सर दैवीकपणान भरलेल्या जेजू सर महिमेन भरलेल्या जेजू आराधन करता सोमया सर नमस्कार भाव जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू तुमा कोणा दिम्यांनी आसूंक जाय दिम्यांनी तासचें कोणाक बसोंक जाय बसचें पूण बसल्यारी दिम्यांनी आसल्यारी आमचें मोत आमचें मोण जेजू थंय आसूं दी आमी कितें पळोवन आसा एक दीस इजाया प्रवादी देवाळा गेल्लो तें ताणें कितें देखलें इजायाचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 ते 3 हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलोलो पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलें ताचे वयर असले सेराफीम हांकां जण एकल्या सो पाकटे आसले 2 ताचे मुखामळ धांपूंक 2 ताचे पांय धांपूंक आनी 2 उबोड वसोंक ते एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबारांचो सोरेस्पोर देव पवित्र सर्ग आनी संसार भरला ताच्या वैभवान तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरांत धुवर भरलो तेन्ना हांवें म्हळें हा म्हजें काठा म्हजें नास जालें मू कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटांचो मनीस आनी मेळ्या वोंटांच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला तेन्ना सेराफीमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबोवन आयलो आनी ताणें म्हज्या वोंटांक लायलो आनी म्हळें पळय वो तुज्या वोंटांक हांव लायतां तुजो अपराध कान उडयला आनी तुजें पातक बोक्स जालां जें कितें इजायान देवाळांत पळयलें तेंच हांवें पळोवन आसा उंच हांगा आल्तारी वयर आमचो देव आसा ताचो वैभव सगळ्या मंदिरांत भरला ताचें पवित्रपण सगळ्या वेदी बोवारी विस्तरण आसा ताचे बोवारी आंज बडवे भरल्यात भावा ताच्या दोळे आनी माथ्या पळोवयेत ताच्या मुखार आमी दिब्यांनी आसा पवित्रपण 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 सगळें भरलां हांगा भविश्या प्रवाद्याक ताणें देखलें दर्शन कशें विवारूंचें म्हूण कळना देखून तो सेराफीमा मरीपात ताच्या फाकट्या मरीपात देवाचो वैभव वर्णिता पोरण्या सोल्ल्या चिंतपासलें देवाक रूप रूप पळयलो वांचोन उरणा देखून देवाक ताणें पळयलें पूण कशें विवारूंचें ताका कळना उतरां पावना ताका भावानी भयणी
तेंत दर्शन हांव आनी तूं पळोवन आसा. तुज्या भावार्थान पळय, तुज्या दोळ्यांनी भावार्थ भर, तुज्या आत्म्यान भावार्थ भर, तुज्या काळजान भावार्थ भर. त्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळय, त्या भावार्थाच्या काळजान पळय, एकीनपणान पळय. पवित्र 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 भगवंत दळबारांचो सर्वेस्पर देव, ताच्या वैभवान सगळो संवसार मात्र न्ही, हांगाय सगळें भरलां. तसो देव आपल्या वैभवांत हांगा हाजीर आसा. ताच्या हाजीरपणान मुखार आमी सरपडून आसा. आमकांय उतरां मेळनात तो वैभव कसो वर्णूचो म्हूण. तरी तांकता त्या मापान आमी त्या वैभवान बरया आनी आमच्या देवाची स्तुती करया. कन्नडांत एक गीत आसा, उन्नता ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. B34 B34 आमकां तांकता त्या मापान सगळ्या वैभवान भरलेल्या जेजूची स्तुती करया. थाळयो पेटोवन, काळजांत तावन, गितां गावन, आराधनांनी आमकां तांकता त्या मापान हें गीत आमी गावया आनी ताची स्तुती करया. ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सांगाता ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲು
आराधने साष्टांग वेरगी आराधने मोणकालूरी आराधने साष्टांग वेरगी आराधने ज्योतिय बेळगी आराधने धूपवाकुत आराधने ज्योतिय बेळगी आराधने धूपवाकुत आराधने 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Yeswe स्तोत्र, Yeswe आराधना, Yeswe स्तुति, Yeswe स्तोत्र, Alleluia, Yeswe आराधना, Yeswe Alleluia, भोमिनीनो आमचो देव सर पदवेदार सर शक्तिवंत तो उजया प्रावद्या मरी पात म्हणटा अध्याय 11 वाक्य 9 हांव देव न्हय मनीस तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र देवान ताजी पवित्रताय ताणें रचलेल्या रचनांक आमकां दिल्या हांव सरस्पोर तुमचो देव तुमकां हांवें पवित्र केल्यान तुमी पवित्र जाल्यात देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र तर त्यात देवा कडेन मागया एक भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमकांय तूं पवित्र कर म्हणून आमी गावया हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा देवाचो पोतो जेजू क्रिस्त तोय भाग्यवंत लुकाचो एवांजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5 म्हणटा जेजू देवाचो पूत त्याच अध्यायांत वाक्य 30 आनी 2 म्हणटा तो परमोन्नताचो पूत तो देवाचो पवित्र जन मार्काचो एवांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4 त्याच एवांजेल अध्याय 15 वाक्य 30 आनी 9 म्हणटा निजावण देवाचो पूत तो
शतापाती म्हणटा आपल्या कश्टां मरणां आनी पुणा जिवंतपणां मरिपात जेजून आमकां सोडयलां, आमकांय भाग्यवंत केलां. त्यात जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया आनी गावया. ये भाग्यवंत देवा, ये भाग्यवंत बलवंत, ये भाग्यवंत आमरा पवित्र आमकां देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो, तो पवित्र करणार ताणें आमकां भाग्यवंत केलां. ताज्या 7 देण्यांनी आमकां भरलां, 12 फळांनी आमकां सोबयलां. आज आमी भाग्यवंत जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पातळ पयस करून शेकुणी जिणी जियोवन आनी देवाक महिमा दिवंक ताणें आमकां फोव केलां. सांग पावल आमकां शिकयता, देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर पवित्र मोर मारल्या. एफेसकारां पत्र अध्याय 4 वाक्य 30. त्या पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर पडल्या. आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या. त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन भरण आमी गावया. ये भाग्यवंत देवा, ये भाग्यवंत बलवंत, ये भाग्यवंत आमरा पवित्र आमकां ये भाग्यवंत देवा, ये भाग्यवंत बलवंत, ये भाग्यवंत आमरा पवित्र आमकां सोमेस्तांक भाग्यवंतपणाक आपयलां. भाग्यवंत जावचेंत आमच्या जिविताचें आपोवणें. देवान आमकां कित्याक रचलां? ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्ल्या उपरांत सरकार ताचे सांगाता आनंद भोगूंक. कशें बोले दर्यांत कितेंत मेळ्ळें उरना, सरकार कितेंत मेळ्ळें वचना. देवसराच्या ताळण्या तेंच्या वरवीं हांव भाग्यवंतपण होगडायतां. सांग पावलू एफेसकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 25 ते 30 आनी 2 कितें मेळ्ळें पळ आमचें थंय बरलां. देवसार कशें आमचें भाग्यवंतपण काडून व्हरता, कशें आमची कुरपा पाड करता म्हूण सांगता. सांग पावलान एफेसकारां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 25 तावन तो म्हणटा, ह्या पसत सर कापाटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेका सत उलया. कित्याक आमी सोमीस एकत कुडीचे सांदे. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पत्का वडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागार रावचें न्हय. सैतानाक तुमी इडें दिनाकात. उपरांत तो म्हणटा, येदोळ चोरी करतेल्यान आतां आपुणी चोरी करचें सोडिचें आनी आपल्याच हात जोडून वावर करिजे. अशें आपलेच जोडीन गरजेन आसल्यांकी कुमक करून तो पावतलो. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकारा पडटा तें आनी सार्थाक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखयनाकात. कित्याक तुमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हणून कळी जावचे खातीर
त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आणि क्रोध तुम्ही सांडा. हंकारी उलोवणे, निस्कुचार, एकामेकाची निंदा हे सगळें तुम्ही पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन कणवळायेन चला. क्रिस्तांतय तुमकां बक्षिल्यांत तेच बरी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. भावांनी भयणी, हें प्रॅक्टीस करूंकूच आसचें. हांवें पाद्र्या बाण आनी तुमी सगळ्यांनी आतां कितें सांगलें पळय. आमी मनीस मासा रक्ताचे, आमकां चिंत म्हणलें चिंतप आसा, आम चित्त म्हणली ओडली आसा. रागी येता, मसुरी भोगता, द्वेशी जाता. हांवें सांगल्या बरी जायचे, म्हजेंत जायचे असलें स्वार्थी चिंतप. इगो म्हजे आनी तुजे भितरी आसा. तें इगो इल्लें ल्हान करूंक, तें इल्लें मोठवें करूंक आमी मागया. फोटी जिवीत नाश करता. राग, एका घडयेचो राग संबंध तुटयता. एका घडयेचो राग संबंध तुटयता. बबोण्यो बाबाओ एकामेका राक्को जातात. सोरपण आनी आळसाई जिवीत पाड करता. दुस्मानकाय, निस्कुचार, हंकारी उलोवणे, एकामेकाची निंदा सर्गाचें दार दामता. कितेंच मेळ्ळें सर्गाक वचोना. हे म्हज्या जेजू सोमेस्त आत्म्याक चड कर तुज्या काकुळटीची अदीक. कोणाक? म्हाका. म्हाका आत्म्याक सर्गार व्हरून पावय म्हणून आमी सगळ्यांनी मागोंक आसा. देखून आतां हें आराधना आमी संपयतना मागया आमी पवित्र आत्म्या आमचे भितर भाग्यवंतपणाक, शांतीपणाक हाडचें कितें आसा पळय तें सगळें पवित्र आत्मो येवन दी आनी तें सगळें काडून व्हरून दी. पवित्र आत्म्याक आमी गीत गावन आमचे मदें आपोवन बा येसू देवा. बा येसू देवा म्हणलें गीत आसा. C46 आमचो भाऊ गायता. तुमी गावचें नाका, तुमी गायल्यार पुरो. दोनी हात बरेक उबारून धरया. सगळां आमी उबे रावया. जेजू आमकां बेसांव दिता त्या सोम्याक आमी आमचे मदें आपोवया. C46 दुनियान ते आप उदाहरण धरया. तो जेजू आमचे भितर येवन दी. राग, मोसोर, द्वेष, निस्कुचार, अहंकार, भाग्यवंतपणा आडकळ हाडचें. घोवाक आनी बायलेक विगलाचार करचें. आवय बापा भुरग्यांक दुस्मान करचें. आमच्या घरांत देंवतरा हिडें दिवचें. कितें बरें आसा पळय तें सगळें सोमी येवन दी. आमच्या काळजांतलें काण्ण व्हरून दी. आमकां नितळ करून दी. आमकां भाग्यवंत करून दी म्हणून दोनी हात आमी उबार धरया. आमचो भाव आमचे खातीर गायता. ताचे सांगात आमी दोळे दांपन्न त्या जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करून सोडया. तो भितर येवन दी. दांपल्लें आमचें काळीज, दाड्डें जाल्लें आमचें काळीज, गर्वाण पगलें आमचें काळीज, इगोण भरलें आमचें काळीज, तें सगळें तें मेळ्ळें कान ओडून मागया. बा येसू देवा, बा नन्ना आत्माके म्हणलें गीत आमी गावन सोम्याक आमी आमचे भितर आमी आपोवया. बा येसू देवा, बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ. ಬಾ येसू देवा. सगळं काळजांतल्यान गावया. बा येसू देवा, येसू मी म्हज्या काळजाक. बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ. येसू मिया म्हज्या काळजाक ये. येसू देवा, नितळ कर. येसू मिया ये म्हज्या काळजांत ये. ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ मोग केल्ले बरी हांवें मोग करूंक. ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ, ಬಾ येसू
예수దేवा 예수미야 माझ्या काळजात बिडार कर माझ्या काळजात माझ्या काळी 예수देवा चढ वाईट चिंतना चढ मेळे पडून दुश्मन काही घरात राहत झगडे अशांती पैशाची आशा अमाल पिवणे मदार कमिया वाईट सवयो वेगळा कार सर काढणार सुमिया राग मोसर बेजार 예수देवा चिंते भय भीतिया ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕೈ ನೆನಪವೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಸರ್ ಆತ್ಮೆ ನೆನಪೆಲ್ಲ ರಾಗಣಿ ಮೊಸರು ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ सुमिया आमच्या घरात समाधानी येऊ ಬಾಳ संतोषी येऊ मका भगवंत ನೆನಪೆಲ್ಲ मका नितळ कर हमें सांडूंकू हमें सोसूंकू ಭಾರವ ನೀಗರು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಬಾ येसुदेवा बा येसुदेवा तकडा बा येसुदेवा येसुमिया ये जेजू देऊन स्तराची सकत म्हणजे ताण चल आम्हाला पिवण्याचे, वाईटाचे, चल वेगळ्या तराचे चल बेजारायचे सगळे काढले येसुमिया सगळे मका बोल आनंदवे बा येसुदेवा सगळा ओढल्या तळा बा येसुदेवा बा येसुदेवा येसुमिया येसुमिया अबोड सुमिया गुड सुमिया म्हणजे मेळे पण काढ म्हणजे कुटुंब भगवंत कर म्हणजे जिनी भगवंत कर व्यक्ती भगवंत कर सगळे आनंद बा येसुदेवा करूया हालेलुया 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 येशुवे 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 जेजू 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 सुमिया जेजू सर मेळे काढुडे सुमिया सर पत्काचे वडणं सर वाईट म्हणजे ता काढुडे म्हणजे जिनी भगवंत कर सांतामरी कर मका भगवंत कर सुमिया माझ्या कुटुंबात बरी एक बायल जावंको बरो एक घोव जावंको बरो एक पूत जावंको बरी एक धू जावंको बरी एक सासूमाई जावंको बरी एक सूट जावंको बरो एक नातो नात्र जाव बरो एक क्रिस्ताव जाव म्हणजे घराणे भगवंत करो सोमिया कृपा दे हालेलुया 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 सोमिया दयेन म्हणजे ते ये मका नितळ कर मका भगवंत कर हालेलुया 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 पकडा हालेलुया हालेलुया येसुमिया येसुमिया नितळ कर मका भगवंत कर मका पवित्र कर मका बरे कर हालेलुया परतून हालेलुया 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 हात काळजाकडे सोम्या मेळे
येवकरिस्तांतल्या जेजू Eucarista. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या या जेजू. घडये या घडये. या घडये या घडये. म्हजो राग म्हजो राग. म्हजी सोंसणीकाय म्हजी सोंसणीकाय. म्हाका आड घालता तें सगळें सगळें. वायट सवयो वायट सवयो. अमाल पियोणे अमाल मादक पियोणे. द्रव्यां संसारी वस्तूंची संसारी वस्तूंची. सर आशा सर आशा. दुस्मानकाय दुस्मानकाय. म्हज्या घरांतली म्हज्या घरांत. शांती घरांतली. सगळें सोम्या सगळें सोम्या. तुज्या पांयांत तळा तुज्या पांयांत तळा. हांव समर्पित हांव समर्पित हांव. कोणा कडेन उलयना कोणा कडेन उलयना. कोणा कडेन रागार आसा रागार आसा. कोणाच्या घरा वचना वचना. तांकां सगळ्यांक हांव बक्षितां सोम्या म्हाका बोळ दी म्हाका बोळ दी. म्हाका गटाय दी गटाय दी. म्हाका आदार दी आदार दी. म्हाका सकत दी सकत दी. येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या हांव जेजू. तुजो मोग हांव करता तुजो मोग हांव तुका करता. आराधन हांव तुका करता आराधन हांव करता. म्हजी जिणी हांव म्हजी तुज्या जिणी पांयांत तळा तुज्या पांयांत तळा. समर्पितां समर्पितां. जेजू जेजू. म्हाका बेसांव दी म्हाका बेसांव. जेजू जेजू. म्हाका बेसांव दी म्हाका बेसांव दी. जेजू जेजू. म्हाका कुरपेण भर म्हाका कुरपेण भर. म्हाका आदार दी म्हाका आदार दी आदार दी. म्हाका प्रेरण दी प्रेरण दी. म्हाका सकत दी सकत दी. म्हाका उजवाड दी उजवाड दी. दिमिगलिया जेजू आमकां बेसांव दिता पेन बेसांव जोडच्या खातीर सक्रामेंताचें गीत आमी गावया Itia boda sacramenta sostana karuya purvira tyarupa bova navyo iti adaya सर्ववेच्या अस्कत्वीस्या बाबाताचे बोधित्या जसे बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकास्तयन सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता एक घडी बोरो आमी कोणा खातीर मागोंक आसा उडास काडया चर पिडेस्तां उडास काडया आस्पत्रेन घराच्या कटल्यान निधन आसतना उडास काडया वायट सवयेचे गुलाम जाल्ल्यांचो उडास काडया आमकांच आमी सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडूनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना कुटाम कडपाडी लिडिया डिसोजा सिरवा फ्रोनिका डिसोजा दावणಗೆರೆ नॅन्सी लुईस मुंबई विक्टर रोड्रिगस सस्तान क्लिफर्ड पिंटो मंगळूर फ्लाविया पिंटो मंगळूर मेलरॉय आणि वेनिसा क्रास्ता मंगळूर वाल्सन विनुता क्रास्ता संतेकट्टे सल्वदोर क्लारा कास्टेलिनो आजेकार स्नेहा जो कोरिया बेंगळूर
विलियम तेल्मा लसरादो कल्याणपूर, अनसिल्ला मेल्विन फ्रँक बंडवाळ, डी जॉन आनी कुटाम बेंगलोर, लिडविन आनी नेल्सन मोंतेरो बेंगलोर, मार्गरेट लोबो आनी कुटाम कडपाडी, माल्कम मतायस बळये, फ्रेडरिक आनी जेसी डिसोजा मोडबेळे, अनिता डिसोजा कणजार. तशेंच त्या सावांचे मिशन दितात जूड कोरेया कुलसेकर बरी भलायकी मेळूं. तशेंच देवाधीन जाल्ल्या पासून मिसां दितात पावलीन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सिरिल डिसोजा कोळलगिरी, कार्मेन डिसोच्या आत्म्या खातीर मीस दिता तेरेजा रोहन डायस कडपाडी. तशेंच सिलेस्टीन मतायस कामिल आनी लुसी डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दिता अनिता डिसोजा काणजार. तशेंच घरच्या आल्मांक मीस दितात मोनिका कोरेया कुलसेकर, ग्रेटा मोनीस तोट्टाम, तशेंच आल्बर्ट फेरावो आनी कुटाम उडुपी. मोगविण्या संगी आमी आयल्या, संतुष्ट वोंटांनी हरसून बापा तुका. वेदी भोवती आमी समल्या, स्तुती गाव तुची धन्या देवा. देव आनी प्रणय तू आमच्या या काळजात आनी आमच्या या मोनात. वाकणतो बापा तुका, पेटोन मोगावुसो आमच्या काळजात. मोगाविण्या संगी आमी आयल्या, संतुष्ट वोंटांनी हरसून बापा तुका. वेदी भोवती आमी समल्या, स्तुती गाव तुची धन्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. मोगच्यानो, आज आम्ही सोमेस्त संत भक्तांचे फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती भाग्यवंतपणाच्या जिणये मुखांत देवाक महिमा आडोवंक आपोवणे दिता. देवान आमकां सर्वांक शांतीपणाच्या जिणये खातीर रचला. आमी देवाचे महिमे खातीर जियेल्ल्या संत भक्ताची देख घेवन भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. दोळूत आमी सुम्या सांगाता वेळ करसिलो, ताचें आराधन केलें आनी ताचें ती हें बलिदान पेटयत आसतना हें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी फावो करया. हे दोळूत आमी प्रस्तावणार आयकल्ल्या प्रमाणे आमकां भाग्यवंतपणाक आपयलां, तरी आमच्या अस्कतकाय वरवीं थंय आनी हांगा आमी सुकोवन पडल्या. आमी कृपा होगडायल्या, पथकांत आमी सांपडल्या. आमचें किरकोळपण वळखून घेवया. देव सर संपूर्ण, सर्व पवित्र, पूण आमी अस्कत, आमी आबाल. आमची अस्कतकाय, आमची पथकां वळखून घेवया. संपूर्ण जावन आसच्या, भाग्यवंत जावन आसच्या देवातावन काकुळतो आनी बोगसाणें मागया. आनी सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांकवार मळी सगळ्या दिवजां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुत
Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva O Saki Ani Shanti Tacha Ishta So Service Pora Deva Sargincaraya Sarpapeda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar karta Ami Tuka Nirvasa Tuja Turvaivapapasun Ami Tuka Vakarta Somya Jesu Krista Bapa Jaya Suta Somya Deva Deva Chishiki Tu Samsarachi Pakartayamchi Kakutka Tu Bapa Ucha Kosai Amchi Makne Manunge Nitya Kovitakya Sangati Deva Bapa Mai Jesu Krista Eklos to Bovi Eklos to Ishwar Eklos to Parameshwar Amen Amen प्रार्थुया सर आमच्यो गरजो फुडां आसा गाडया देवा बापाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैत्यवंत भावां भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थना आमी विश्वासान करता सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्या तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम कृपेन ह्या संवसारान आमकां विश्वासी सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन उडापण पुस्तकांतले वाचप तेन्ना दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवंत देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतालो धरणीची आनी दर्याची देसवट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारून म्हळें नाका आमच्या देव सेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हण मेजलेले म्हाका आयकलें
इस्रायलाच्या समेस्त कुळयामदले ते हें जातस कोणाच्यानी मेजूंक सारजना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तांतूं सर्व देशा भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी सळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणटालो, तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन तारान सळये तावन. सिंहासना भोंवती मलगाड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, वैतें आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. तेदवा मलगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस ते. तांणी आपले दगले सळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस काय सगळी सर्वेस्पराची. संवसार आनी तांतले निवासी पृथ्वी दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदकाराचे तिका थेरकर दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणा चडोंक मेळ्ळा. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो येवंक. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज उबारिना असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो सोडटलो. असली मनशा ताचे दर्शन पळोवंक आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक अतिरिक्ता ती हिंस जाकोबाच्या देवा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वसप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें पावो केला. निजाकी
आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण जाणाव ताचे थंय अशें बरसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता देवाचें उतर हें देवाचे ओडुका Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वचन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशव दितलो म्हणटा सर्वेस पो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरची आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचें राज तांचें रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचें दायज देवाची खुशी करूंक भुकयतात आनी तांदतात ती कितली भागी ती धदोशी जातली दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासून दगदणी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचें राज तांचें म्हजे पासून तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गारजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमच्या आदी आशिल्ल्या प्रेवाद्यांकूय तांणी तशेंच सदक दिल्यात देवाचें उतर हें वाखाणी तुका भावा भयण्यानो आज सोनवार असो दीस मोरये माया समर्पण दिल्लो मोरये मायाच्या तेंपलांत आमी आसा मोरये वेलांगणी माया मांड करूं आमी आयले हांव मोरी सर सांता भक्तांची वडील सांता भक्तांची राणी सांता भक्तां थंय परजळचे चडशे गुण आमच्या मोरये माये थंय आसात आनी का मांड करच्या दिसा पोळी सभा सांता भक्तां मांड करूंक आमकां उलो दिता आसतना सांता भक्ताच्या जिणेंतलो आनी एकशे गुण आमी आज ह्या वाचपांनी आयक समजता तो एक मोठवाशांचें घर त्या मोठवाशांच्या घरा एकलो मालगोड मोठवासी ताका एक काम आसलें पार्लर पळोवचें पार्लराक कोणी आयले जाल्यार तांकां खावंक जेवंक दिवचें एक दीस तो मागणें करतना दनपारांच्या वेळार तो मागणें करनासतना ताच्या भक्तीपणाक देव इतलो मेसवलो की जेजू क्रिस्त ताका मुखार्त दिसलो जेजूचें दर्शन जालें त्याच वेळार पार्लरांत बेल जाली म्हणल्यार ताका कळीत आसलें पार्लरांत कोणीय बेल केल्यार कोण म्हण एकलो बुकेन आयला म्हण अर्थ ताचें काम आसलें बुकेन आयिल्ल्यांक इल्लें जेवण दिवचें तें दनपारांच्या वेळार
हांगासर जेजू दिश्टी पडला आणि थंयसर पार्लारांत एकलो भिकारी आयला मागोवंक. कालें करचें, हांगा रावचें की थंय वचचें? तूं जाल्यार कितें करतालो, हांव जाल्यार कितें करतालो? हांगा म्हाका जेजू दिश्टी पडला उलोवन आसा, थंयसर पार्लारांत एकलो बोब मारता, भूक लागता म्हणून. तो गेलो, ताका जेवंक खावंक दिलें. फाटीं येताना ताका एक ताळो आयकता. तूं ताका जेवंक दिवंक वसोंक नातलोय जाल्यार तूं फाटीं येता पर्यंत हांव तुका राखोन रावतो ना. तूं ताका जेवंक दिवंक वसोंक नातलोय जाल्यार तूं फाटीं येता पर्यंत हांव तुका राखोन रावतो ना. कन्नडांत एक सांगणी आसा, पराರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣೋ, ಪರರ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ. सांता भक्तांनी केल्लें तितलेंत. पयले आतां देवाक पळयलें. सबार सांता भक्तांनी ओवडास आसतली, वळख आसतली, मदर तेरेसाची वळख आसात तुमकां. जीन जुगान म्हण लेखली आसली. तुमी मारोवली गेल्या जाल्यार कोडयाळ ते लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर म्हण कोव्यांत आसा. तांची त्या सिस्टरांची घडणार ना. जीन जुगान तिणें दुबळ्यांचो इतलो मोग केलो की तिच्या कटल्या रत्त दुर्बळ्यांक न्हीद आयिल्लें आसा. पूण हर एक दीस घरांनी वचून मागोवणानंत तांकां पळयल्लें. अजून जाल्यार तीं सिस्टरां तीं घरांनी येतात. अजून तीं सिस्टरां, लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर सिस्टरां घरांनी मागोवणूच एक नारळ दिल्लो, गिल्लो तांदूळ दिल्लो की 800 आनी त्या आस्त्र्यांतल्या पिडे आसता. अजून तीं पळोवन आसात. ही जीन जुगान एकडे मागोवंक गेली. उडास नासतना गेल्ल्या घरा दुसरे दिसा परतून गेली. ताका इतलो राग आयलो की तिच्या मुस्कराक तूं केलें ताणें. आनी ती म्हणाली खंय तें म्हाका, पूण तांकां घाल म्हणिल्लें ती, तूं गेल्लें म्हाका. पूण ती म्हजी भाऊ भयणी ती आस्त्र्यांक कश्ट जाता पळय तांकां कितें म्हणिल्लें ती. हेच्या वांजेलाच्या निमाणें आयकलें. म्हजे बसत तुमी अकमान सोंसतात, दगदणी बघतात, तुमी कितलीं बागी, तुमकां सरकार जावन यथेश्ट प्रतिफळ आसतलो. सांता पैकी साबार सगळां कुटुंबां जल्म म्हणून ल्हान व्हड जाल्लीं, जिणयेच्या कश्टांनी कोरपल्लीं, समस्यांनी रेवडल्लीं, दुखीन वळवळ्ळीं, खंतीन बुडल्लीं, निराशेन रोंबुल्लीं, तरी क्रिस्तांवपणाचो शेगूण आहा पळय तो बरो करून सांबाळलो तांणी. देखून अजून ती आमकां सकाळीक पयल्या शेतां म्हणा, दुसऱ्या शेतां म्हणा, तिसऱ्या शेतां म्हणा जाल्लीं जाल्यार आज आमकां 21 शेतां म्हणा की ती एक प्रेरण, ती एक देख, तांची देख देखून सांता भक्तानो आमा पासत विनाती करा म्हणटा हांव. तांचे मुखार आमी तिमी घालता. आमच्यो साबारांच्यो फिरगोजो तांकां समर्पण दिल्यात. आनी तांच्या फेस्ता दिसा आमी आयकलो वांजेल 8 बागी. आमी म्हणचे एक स्त्री म्हणटाली म्हजे कडेन म्हज्यो म्हाका दोगी दुवात, दोगी बागी मनशां फादा. कित्याक तांकां कांय काम करचें म्हणना फादर. पांय काडून कारा भितर दवरचो, भांगर पिके तांगेर, भांगराचें कुलेर जिबेर दवर जल्मल्यान ती. पूण शिजू म्हणना कोणी भांगर आसलीं बागी, आस्त आसलीं बागी काही ना. पळया 8 बागी, त्या 8 बागींक क्रिस्ती जिणेचो परजळ म्हणटात, भाग्यवंतपणाचो कुरव म्हणटात. आनी पापा फ्रांस आमकां म्हणटा क्रिस्तांवांचें वळखीचें कार्ड. वॉट इज युअर आयडेंटिटी कार्ड? आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड. क्रिस्तांवांचें आयडेंटिटी कार्ड 8 बियाटिट्यूड्स, 8 बागी, 8 बागी. सादी बोळी अंतच करी दुर्बळी बागी कोण कितलेय पयशे दुर्बळ काय ग्रस्त काय आसूं दी, देवत म्हजी ग्रस्त काय म्हणटाय तूं अंतच करणी दुर्बळ. सादी बोळी बागी कितलोय मनीस म्हणून सोंसणी काय आसा तुका, तूं बागी. सादी बोळी रुदाण करतलीं कितलीं बागी. हेरांचे गायी कोण आपडतात पळय, गाय आपडचे तीं बागी. देवाची कुशी कर बुकेवची आनी ताणेवची बागी. निती खातीर कोण पेंकड बांदतात पळय तीं बागी. काकूळ दाखयतलीं कितलीं बागी. बोक्सूची आमच्या घरा कितल्या बोटी बोक्सूचे पडटा, 1-2 बोटी लेकाडां
तुमच्यात घरा एकामेकाक कितल्या फावटी बघशिलां बागी आमी पयशांनी ग्रस्त गायनी बघशिलां जाल्यार तूं बागी अंतच करणी दुर्बळी कितली बागी देव आमचें घर पळयना देव आमचें काळीज पळयता कोणाचें काळी नितळ आसा ती बागी समाधान हाडून वावुरता ती कितली बागी क्रिस्ताची बाटलावदारां आमी समाधानी मनशां एका काणसुलो आतां मारल्यार आनी एक काणसुली दाखयल्या म्हणल्यार आमच्या सुम्याची आमी भाग्यवंत मनशां आमी झगडें समाधान नाश करता समाधान सगळें सोसून व्हरता निमाणें निती खातीर दोनी बगतात बागी उज्यांत घाल्लें भांगर पाड जायना गाण्याक दिल्लो कोबू पाड जायना ताच्या रुचीक रोस येता कश्ट तुज्या जिणयेन आसल्यार भावा भयणी तूं पाड जायनाय कश्ट म्हण तूं नितळ जाताय तूं भाग्यवंत जाताय तर आमी ती भाग्यवंतपणां जिणी जियेवया 8 बागी आमच्या घरा बायबल आसा त्यो 8 बागी 8 बिएटिट्यूड्स आमी बायपाट करया आयच्या फेस्ताचो एक वांटो जावन 8 बागी आहात पळय थोड्यांक तुका बायपाट येता कोण ना ते बरें करन बायपाट करया 8 बागी आनी त्यो बागी बायपाट करन सदांय त्यो प्रॅक्टीस करया आनी हे वरवीं आमी ह्या संवसारांत बागी जिणी जियेवया मीस सर्गाचें जेवण सांत भक्त ती कितें करनात पळय आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें तेंत ही आल्तार ह्या बोवारी जेजू आसा बाप आसा पवित्र आसा आमी पुरो देव दोत ताची स्तुती करना आसा हांव सर्गाचें जेवणाक आमकां आपयलां त्या जेवणाक आमी वांटेली जावया नितळ अंतस करनान हें बलिदान भेटोवन शाबास बोऱ्या आनी पत्तेनेच्या साकरा म्हणलें उतर एक दीस मरतना आमकां जेजूतान आयकूंक मेळूं दी म्हणून आमी सर्वां मागया देवाक सत म्हणटा Buddhidar Bapto, Sargani Pritimiso, Distianina Mr. Sosnar, and Ekastamia, Jesus Christus. देवाचो एकलो स्फूर्तो सरकारी आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडतान उजवाड खरे देवातान उजवलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसोमना बापाच्या सैमाचो ताचे उर्वी सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसो आमच्या सगळे बसो सर्गांतां तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत कोण ताका संसार मारलो ताणें कच मरण सोंसलें आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतो येतलो आनी तांच्या राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुताता निमजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एके पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षणे खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन सर संत भक्त सांगाता मेळया आनी तांचे मरिपात देवाक आमचे विनवण्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आतां आमी भेटोवन दिवया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबांनी आनी समेस्त धर्मिकांनी जेजून दाखयले वाटेन चलोवन आपल्या हिंडाकी सर्गींच्या वाटेन व्हरचे बरे गवळी जायसे तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचे सेवेचे जिणेद्वारी लोकांचे कश्ट उणे करूंक आनी आमच्या गांवांत शांतीचे आनी नितीचे राज्य स्थापन करूंक वावुरिसे तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी समेस्तांनी तुजें उतर वाचून नियाळीसे आनी त्या प्रमाणे जियेसे आमची जिणी संस्काराच्या बळान जियोवन आमी सर्गींच्या वाटेन चलासे आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भावार्था खातीर कश्ट जाल्या समेस्तांक
सर्गसो बरवसो एक आदार जावन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या वायट बंदपासांतल्यान सुटून तुका महिमा दिवची बागेवून जिणी जियोंक सांतांची देख घेवंक तुजे दैवीक सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या वायट वण्यांचेर जैत व्हरून क्रिस्त प्रसादाच्या आनी तुज्या उतराच्या बळान नितीची जिणी जियोन सर्गराजाक पावसे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक तुका समर्पित हांव. आमकां सगळ्यांक कुटुंबां जल्मून ल्हान व्हड जावं फावो केलाय. कुटुंब सांतांक तयार करची फॅक्टरी. आमच्या कुटुंबांत आमी सगळ्यांनी एकामेका प्रेरण जावंक, एकामेका भाग्यवंतपणाची देख दिवन, भाग्यवंतपणान वाडोवन एक दीस तुवें तयार केल्ल्या सर्गींच्या सुखाक शाबस बऱ्या आनी पात्यनाच्या साकरा म्हणले उतरां घेवंक फावो जावची जिणी जियोंक आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पुजा तुका हाडून आयल्या पोडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार करून पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मासरतां क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजां मोना दिता मोखा आमची ल्हान व्हड कामां सुपळ कर म्हूण मागता. अर्पुजाक तुका हाडून आयल्या ओडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार करून पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मासरतां क्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घे. ओ पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवानपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतेवंत केलें आनी आमार जिविताक पावयलीं. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनाती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे बसतो तुका दिनू आसून हो यज्ञ तुका समर्पित हांव. तांच्या विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळाबरी जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनू आसूया. वयशी आमी करूंक पाव. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनू आसूंक फावो. हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फैद्य आसो. आमचे आवयसो सर्गींच्या जेरुजल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दाबाजो. थंय महिमेवन पावलेल्या आमच्या भावां भयणींचो सासनाक आसता वखणेचो ताळो. पळो प्रताप आपल्या वर्त्या सान्याचो प्रत्वेर फुलतासून तो पोवीस बेसो. आमी तुजी अस्कत वाटसुरी भुरगीं भवर्ताच्या उजवाडान सोलोवन वेता ती. आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभव्या वयच्या गोपान पावोवंक शेकी फुडें सरता धांवा धांवी. आनी सोमेश तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतां निरंतरी
तुजी स्तुती आमी गायता. पोवी 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 दळपारांचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वै बाबा सगी तुकाच सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच सगी तुकाच सगी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवतसो गोड पगटुया. सोम्याचे सू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सोम्याची सू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टकातीन मेल्ल्या समयिस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समयिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमरी देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजाती सपती, भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडून जेजूची आज्ञा मनांत धरया
आनी ताणें आमकां शिकयलां त्या मागण्या आमी सांगाता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज संपळ येवं, तुझी कशी सगळ्यात सुद्धा तशी संवसार आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची नमस्कार भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका आमकां सर्वेस्पडा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटायी. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोय आसो. आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकून कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. भावा मिरणो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर पावना पूण तुज्या भलायकी मेळटली. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजां ओड अत्रेगा राखून आसा. मोचेशी येता तो के दीस भुके सोना म्हाका सत्मा तातो के दीस ताणे सोना. जेजू तुझ्या पुत्रा प्रकार जीवच्या आशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजां व्हड अत्रेगां राखून आसा. उंडो तुवें मोडलो मांसान तो गोदलो कालसींतलो दाकारो रगजायशे केलो जिविताचो उंडो जालो कुसार भेटो दिलो.
आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा व्हड अत्रेगा राखून आसा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित जाल्ल्या भक्तां सोवें तुजीच अजापन पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष भरीत काळजान आमी वंदिता. सरकार आमकां आशेव रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेता हांव ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवन भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां दयेन पावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदक. Ritrejidani, Greta Wilfred Cardoza, Manipal, Rohit Jovita Dias, Milarvado, Salvador Clara Castellino Ajekar, Tandu Dandila Brahmavarchan, Lina Matthias Mudvelde, Sir Daning Dev Baren Kurung. गणेचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून वेणाती गणेचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून वेणाती वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. भावा भयण्यानो, मरिये मेळते विशेष भक्त दाखोवन बरवो सोदोन तेज्या पांयां तळ आमी आयल्या भक्तीपणान एकीनपणान आमी आतां सांगाता मागया. हे बो नितळ अवकारी भो भगयो त्रिंदादीन जेजूची भो निर्मळ आवय जावं सासणताण तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भी सोमोवचे वेळी तुका भोगल्या अदीक परत्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकय चड वाडोवं हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतेल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देव पुताचे अपरिमीत काकुळटीचे पातयेव आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवण्यांचे बरवोसोन आनी तुज्या बळवोन स्वसायेच्या आदारार होंदोण भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. हे म्हज्या गरजेन म्हजे बसोन विनाती कर. देवाची भगेवन खुशी वयत जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हयतर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हांगा आयिल्लीं त्या सामा अशीं आत तीं वचता आसतना तुमच्या मनांत तांचे खातीर मागया. कुटुंबांत शांती समाधान राज करूंक 10वे क्लासच्या परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक तयाराय करूंक हायपरटेन्शन पयस वचोवंक पांय दुख गूण जावंक आंगार पडिल्लीं धोवीं खतां गूण जावंक स्कॅम जावन गेल्ले पयशे
फाटी मेळोवंक पोटाची पोटकाणी गूण जावंक 5 वर्सांच्या भुरग्याचें उलोवणें सुडाळ जावंक एकल्याचो बाणतेर बऱ्यान जावंक एकल्या बरें काम मेळोवंक बरो सांबाळ मेळोवंक एकल्या कुवेट विजा प्रोसेसींग बऱ्यान जावंक एकल्याचें रिणांतान सुटका लाबोवंक एकल्याच्या बऱ्या कंपनींत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक एकल्याच्या कामाच्या जाग्यार मेळचें मेंटल टॉर्चर उणें जावंक थंयसर समाधान राज करूंक पांयांच्या दोंपरांची दूख गूण जावंक ब्रेन स्ट्रोक जाल्लें संपूर्ण गूण जावंक जागो एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक लिवर कॅन्सर सुम्याच्या दयेन गूण जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक कुटुंबांत माया मोगान सांद्यांनी जियोंक नेवील म्हणल्या भावाची हार्ट सर्जरी बऱ्या तरेन जावंक स्वंत घर फावो जावंक हात दूख संपूर्ण गूण जावंक एकल्याक चेस खेळांत जीख मेळोवंक एकल्याच्या पांयांची खरोज गूण जावंक एकल्या बोरी सैरीक मेळोवंक एकल्याच्या बँकाचें रीण फारीक करूंक फावो ती कुरपां मेळोवंक स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक वायट चिंतना उलोवणें एकल्यान सोडूंक कान दूख गूण जावंक कॅनडा वेची PR विजा मेळोवंक पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बोन कॅन्सर पिडा गूण जावंक तकली दूख सायनस वटिको ही पिडा गूण जावंक अक्रिस्तांव चल्याची इश्टागत एकल्यान सोडूंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्यान हातीन धरिल्लीं कामां पोंता पावोवंक एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्यान वसऱ्या साबारांनी आमाल पियोवने सोडूंक मानसी पिडा गूण जावंक BP नॉर्मल येवंक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक दुबाय कामाचें कॉल एकल्याक येवंक रिंगवाम कातीची पिडा गूण जावंक काजरी जिवितांतले मनस्ताप पयस वचोंक आनी तांणी जोड्यांनी सांगाता जियोवंक आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक माट मंत्रां पिरीसपणां त्या सुटका मेळोवंक सांगाता साबारांनी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिल्या सांगातास आमच्या विगाराची भलायकी ताच्या पांयांच्या दोंपरांचे सर्जरी जाल्या ते गूण जावन बेगीन तांणी फाटीं आपल्या सेवेक लागूंक तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर प्रत्येक आमी मागया आनी आमच्योय विनवण्यो उडास काडया. सांगाता मागया तुज्या मांडाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिपात तुजे मध्यस्तिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवी पूत तुजे कुशीन आसतना ताणें तुज्या दैवीक तुज्या कतावीन काळजान पेटयिल्ल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हें म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रे भेटयतां. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. आता मागया हे देवाचे माये घे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळान वाडोवन दीत म्हणून अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना
तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत तोंड मागता तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मरिपाक जोडून दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशान केल्लीं चड बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटल्लें ह्या मोगा पासून हांव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परत तोंड मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोडून दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया मोरी वेलंगाणी माय भलायकेची माय आमकां आनी मागतल्या सगळ्यांक आनी प्रत्येक आमच्या विगाराक बरी भलायकी दिवन आमी मागया. सोम्याचे नांवे आमचो आदर सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे सुशीं पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सवें आसूं. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्या चौकासाय दी अशें कश्टां वरवीं ताची साल तांणी बदलून बेगीन तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुळदारा सोम्या बावर त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेहनतल्या दायळ्या लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र तुमच्या सांगाता जियेता आनी राज करता सासनाच्या सासनाक. आनी सर पदवेदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवोन दी आनी सदां काळ तुमच्या संगाता रावोन दी. म्हजो सोम्या नावडटा देवा म्हज्या तारकांत उल्हासता म्हजो सोम्या नावडटा म्हजो सोम्या नावडटा देवा म्हज्या तारकांत उल्हासता म्हजो सोम्या नावडटा. सोम्या सोमो खावनी याळटा म्हज्या राया आवाखणटा महान ताची की संतोषान गाता सोम्या सोमो खावनी याळटा. म्हजो सोम्या नावडटा देवा म्हज्या तारकांत उल्हासता म्हजो सोम्या नावडटा. म्हजो सोम्या नावडटा देवा म्हज्या तारकांत उल्हासता म्हजो सोम्या नावडटा. सोमी आपले मोल दाखयता प्रकाशीक महिमा प्रगटता पोतवेदारांक बसकेतां सकला घालता सर्वेस पोरमोळ दाखयता. म्हजो सोम्या नावडटा देवा म्हज्या तारकांत उल्हासता म्हजो सोम्या नावडटा. म्हजो सोम्या
नावडता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हासता आत्मोमचो सोम्या नावडता सोमी कर्त्यांक ऊस उबारता मुखेल्यांक थंडीरव्यान भरता दयेन दुबळ्या धाकट्यांक तो सांबाळ व्हरता सोमी कर्त्यांक उबारता आत्मोमचो सोम्या नावडता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हासता आत्मोमचो सोम्या नावडता आत्मोमचो सोम्या नावडता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हासता आत्मोमचो सोम्या नावडता सोम्याची बोडवी हांव गाता देवाक मोच्या अर्गां दिता परतो ताचो मोग आनी ताची दया सोम्याची बोडवी गाता आत्मोमचो सोम्याक नावडता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हासता आत्मोमचो सोम्या नावडता आत्मोमचो सोम्या नावडता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हासता आत्मोमचो सोम्या नावडता Bogal puta sofi Angkar Maria Shipati Vamka Jezitcha Gopoi Kalsa Amasel Ditochi Ashiva भलायकीचे माये आमकां विनंती कर दर्या शुक्रा आमकां विनंती कर तुम्ही समेस्त संता भक्तांनो आम्हा विनंती करा भगवंताचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन